Hallelujah. Thank you, Father. Praise you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Praise you, Father. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Praise you, Father. Hallelujah. Dinwas Jesu. Moiman Jesu. Moiman Jesu. Vakani Jesu. Vakani Jesu. Vakani Vakani. Onodani mantuka Jesu. Onodani mantuka Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Jesu. 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 Hallelujah. Hallelujah. Shiliya. Kurla Mahasamai. Hallelujah. Kurla mahasi behi kahala mahadirali mushkala mahadi behi la mahurali Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Praise you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Praise you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Praise you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Master, mercy on us. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My dear brothers and sisters, you are most welcome to this second day of our Konkani retreat. प्रीतीच्या भावांनो आणि भयणींनो एकोणनी तियोकार तुमकां आमकां आमच्या ह्या दुसऱ्या दिसाच्या रेतीराक. And yesterday the Lord has blessed so many of you. आणि कालच्या दिसाक सोम्यान तुमकां सगल्यांक जायत्या जाणांक बेसवानी बोल्ल्या. And He has healed you. आणि तुमकां पिकोवणी दिल्या. The presence of God was mightily felt. आणि देवाचें आजीरपण जायतें तुमी भोगलां. Today the second day, all those who are joining, participating is going to be blessed in a mighty way. आणि जी कोण आयच्या दुसऱ्या दिसाक जी कोण रेतीरान भाग घेवन आसात देव तुमकां व्हडत्या बेसवानी भरतलो. He will never disappoint you. तो तुमकां केन्नाच निराशी करचो ना. And He said, no one can come to me unless and until you are attracted by my Father. आणि तो म्हणटा कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना जरी तर स्वर्गीचो बाप ताका म्हजे सरशी हाडिना जाल्यार. There are so many who are participating in this live streaming from around the world. आणि संवसाराच्या कोणशांनी जायतीं जाणां ह्या लाईव्ह स्ट्रीमान भाग घेवन आसात. This live streaming is available in the 4 channels of YouTube channels. आणि युट्यूबाच्या 4 चॅनलांचेर हे लाईव्ह स्ट्रीमिंग तुमकां पळोवंक मेळटा. And Divine UK channel and Divine UK Konkani channel and the channels of the priest who are here. आणि डिवाइन UK चॅनलाचेर डिवाइन कोंकणी चॅनलाचेर आणि जे पाद्री हांगा आसात तांच्या चॅनलांचेर. And you will see the miracles happening in your life when you attend these services. आणि तुम्ही पळयतल्यात मिलाग्रियो अजापां तुमच्या जिवितांत घडून येतल्यो जेन्ना तुम्ही हो रेतीर करतले. And it was God who is attracting you to be here to listen to the word of God. आणि देवूच तुमकां आपोवणें दिता हें देवाचें उतर हांगा आयकूंक.
You will never be disappointed. केन्नाच तुमी निराशी जावची नात. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. On this second day, the lots of blessings the Lord is preparing for you. आनी ह्यो दुसऱ्या दिसाक जायती देव तुमकां बेसांवां तयार करून आसा. Let us worship our Lord Jesus. आनी ह्या वेळार सोम्या जेजूक आमी आराधन We करतले. are going to give all glory and worship to our Lord Jesus. सगली महिमा आराधन आमी आमच्या जेजूक We दितले. are in front of the blessed sacrament. ह्या वेळार पवित्र साक्रामेंता मुखार आमी उबी आसा. Jesus said, wherever 2 or 3 are gathered together in my name, I am there. जेजू म्हणटा जंय दोगो तेग म्हज्या नांवान एकठांय जातात हांव तांचे सांगाताक आसता. He is here right now. हांगाच तो आसा He is standing next to you. आनी तुजे सायडीनूच तो उबो आसा. We are not just 1 or 2, we are thousands and thousands from around the world. एक व दोग जाण मनशां आमी न्हय पूण हजारांनी संवसाराच्या कोणशांनी एकठांय जाल्यात. Therefore, our God is here now in our midst. आनी त्या पासो देव आमचे मदेकाक आसा. Our Lord Jesus is there standing next to you. सोम्या जेजू तुज्या मुखार He is सायडीनूच going to आसा. bless everyone right तो now. सगल्यांक ह्या वेळार बेसांवांनी He is भरतलो. going to shower the mighty blessings upon everyone. व्हडती बेसांवां सगल्यांचेर देंवून येतली. Everyone who is under bondage be set free now in Jesus' name. सगली जी कोण बांदपासान आसा जेजूच्या नांवान सुटका मेळटली. Everyone who is disappointed will be consoled. सगली कोण निराशी जाल्ली आसात तांकां बुजवण मेळटली. Everyone who is shedding tears their tears will be wiped जी away. कोण सगली दुखां घडोवन आसात ताची दुखां पुसून येतली. Our God is here right now. आमचो देव हांगाच आसा. He is coming to you. तो तुजे सरशी He is येता. embracing you right तो now. तुका वेंग मारता. He is blessing you now. आनी तो तुका Let बेसांवांनी us sing भरता. together, ह्या वेळार गायन आमी करूया. glorifying the Lord, देवाक महिमा दिवन गायन giving all करूया. glory and worship to the Lord. आनी सगली महिमा आराधन Let ताका us दिवया. worship him. ह्या वेळार आराधन ताका He आमी is blessing करूया. you. आनी तो तुका बेसांवांनी भरता. Thank you, Lord. तारगां जेजूक. Everybody sing together. The Lord is calling you right now. Let us all stretch out your hand toward Jesus, because Jesus is calling you with a loving hand stretching out towards you. He is calling you. Let's sing together at the top of your voice. आणि या वेळार आमचे हात आमी वयर काडुया. जेजू आमकां उलो मारता. मोगाचो उलो ताचो जावन आसा तो स्वीकार करूया गायना वरवीं. Thank you, Lord.
Let us keep our hands on our heart and pray. या वेळार आमचे हात आमच्या हड्याचेर धरून मागणें Our करूया. God is here standing in front of you. आमचे मुखार आमचो देव उबो आसा. Are you worried? तूं चिंत करून The Lord आसा. is calling you. सो मी तुका उलो मात्ता. Are you disturbed in your heart? आनी तुज्या काळजान The चांबोडाय Lord is आसा. calling you right now. देव तुका ह्याच घडयेक आपोवणें All दिता. those who are burdened, सगलीं जी कोण all भारान those who are आसात, carrying heavy burdens, जी कोण भार घेवन all आसात, those who are shedding tears, जी कोण दुखां all घडयतात, those who are feeling lonely, जी कोण एकसूरपण all भोगतात, those who are victims of injustice, ह्या वेळार जी कोण सगलीं निराशी जाल्यात, all those who are rejected, आनी जांकां कोणाक नाकारल्यात, all those who are wounded. आनी जांकां कोणाक घाय The Lord is पडल्यात, calling सो you मी तुका उलो with मारता. lots of love. आनी मोगान तो with आपयता. compassion. आनी खाकलुतायेन He is आपयता. stretching out his hand towards you ह्या वेळार आपलो हात तो and he is विस्तारता. welcoming आनी you. तो तुका येवकार Let us दिता. sing together at the top of your voice with tears in our eyes. दोळ्यांनी दुखां भरून ह्या वेळार व्हडल्या ताड्यान गावुया. He will never leave you orphaned. आनी तो तुका एकसुरो अनाथ He कसो will सोडचो never ना. reject तो you. तुका नाकारचो ना. He will never forget you. तो तुका विसरचो ना. Let's sing ह्या together. वेळार गायन करूया. Let's sing together, everybody. Let's sing together. Let us stretch out your hand toward Jesus. सोम्या सोबेन तुझे हात विस्तार. सोम्या सोबेन तुझे हात उबार. He is blessing everybody right now. दोर एकल्याक तो बेसावानी भरता. He is blessing every child of God. दोर एका देवाच्या भुरग्याक तो Let बेसावानी us stretch भरता. out your hand towards the blessed sacrament. आनी आमचे हात आमी पवित्र साक्रामेंता मुखार He उक्ते is करूया. looking at you right now. आनी तो तुका तुजेर नदर मारता. He is blessing every child of God. आनी दोर एका देवाच्या भुरग्याक तो बेसावानी भरता. He is touching you right now. आनी ह्याच घडयेक तो तुका हात लायता. Abba, बापा, we glorify you. ह्या वेळार तुका महिमा दिता. Abba, Father, बापा, we thank you. आमी तुका आर्गां दिता. We feel you. आमी तुका भोगता. We feel your presence here now. आनी ह्या वेळार तुझे हाजीरपण आमी We thank you, भोगता. Father. आमी तुका आर्गां दिता. The Lord is healing someone who has got a small growth in your neck. आनी तुज्या गोमटेक कितें तरी वाड जाल्यात देसोमी तुका बेसावानी A भरता. small lump in the neck is healed right now. आनी तुज्या गोड्याक एक धाकटें गूंट आयलां तें ह्या वेळार देव तुका पिकोवणी दिता. And somebody who is having extreme acidity problem, the Lord is healing you. आनी ह्या वेळार तुका एसिडिटीचो प्रश्न आसा कोणाकूय तरी देव पिकोवणी दिता. And the Lord is healing someone who is having giddiness always and you feel sometimes unconscious. The Lord is healing you. आनी चलोंक जायना सदांच घुवड आयिल्ल्या भाशेन जाता सोमी तुका पिकोवणी दिता. Let's close our eyes and feel the presence of God and sing together once again. आनी दोळे बंद करून आमचे देवाक आमी गायन करूया.
sing together. Everybody stretch out your hands over Jesus. आणि सगळी तुम्ही तुमचे हात जेजू सोबत विस्तारा. Abba. आबा बापा म्हणा. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Abba, Father, we praise you. We worship you. We give you glory. All glory to you. All praises to you. Abba, Father, we thank you. We praise you. We worship you. We thank you, Jesus. अर्गन जेजू अर्गन तुका वाकणी तुका. Kimberly, the Lord is blessing you. किंबली लो देव तुका बेसावानी बोरता. Jacinda, the Lord is blessing you right now. जसिंता सोमी तुका बेसावानी बोरता. Catherine, the Lord is blessing you. कैथरीन देव तुका बेसावानी बोरता. Perpetua, the Lord is blessing you. Thank you, Father. Somebody who has got pain on your neck, the Lord is healing you. The right side of your neck, the Lord is healing you. कोणाकूय तोरी गोमतेन उजवे साइडीन दुख आसा सोमी तुका पेकोवणी दिता. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Let's sing together once again. गायनान एक पावटी कोत्तले हांव जेजू आपयता. The Lord is blessing every child of God right now. आणि दर एका देवाच्या भुरग्याक देव बेसावानी बोरता. Everybody sing together. Abba, Father. Abba, Father. Abba, Father. Abba, Father. Bless every child of God. आणि या वेळार दर एका Bless भुरग्याक and बेसावानी. anoint everyone right now. सगळ्यांक अभिषेक We करूया feel your तुका. power. ओ We जेजू feel your बापा. anointing now. बापा आमकां आमी We अभिषेक feel your करता. presence now. तुझ्या आजीरपण भोगता. Bless every family. आणि दर एका घराब्याक Console every बेसावानी. child of God. आणि सगळ्यांक बुजवणी. Heal everybody right आणि now. सगळ्यांक पेकोवणी Abba, दी. Father. बापा We worship you. आमी तुका आर्गां We दिता. give you glory. आमी तुका महिमा दिता. Abba. Abba, Father. आबा बापा. Thank you for your presence. आर्गां तुका तुझ्या Thank you for your आजीरपण. healing. तुझ्या पेकोवणी Thank you for the deliverance. सुटकेक All आर्गां. glory to you. सगळी महिमा All तुका. praises to you. सगळी आर्गां तुका. All worship to you. सगळी आराधना We तुका. love you, Jesus. आमी तुझो मोग We love you, जेजू. Father. आमी तुझो We मोग thank you, करता. Father. आर्गां तुका. Abba. आबा. Abba. बापा. Abba, Father. आबा बापा. Thank you. आर्गां तुका. Let's sing together. Thank you, Father. आर्गां बापा. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. The Lord is blessing everyone right now. सोमी देव सगळ्यांक बेसावानी बोलता याच घडये. He is consoling you. तो तुका बुजवण दिता. He is embracing you right now. तो तुका वेग मारता. He is healing everybody now. तो तुका पेकोवणी दिता. Abba. आबा. Matthew, the Lord is blessing you. मॅथ्यू देव तुका बेसावानी Abba, Abba, बोलता. Abba, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Shabalaba, Huri, Aradri, Raranda, Haradri. बाबा बाबा. Somebody who has got severe toothache, the Lord is healing you. दाढीत कोणाकूय तरी प्रश्न आसा दुख आसा देव Shabalaba, Hari, Aradri, Raranda, Haradri, Shabalaba, Huri, Aradri. Abba, Halaba, 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 Halaba.
us feel the presence of God right now. आणि देवाचे हाजीरपण ह्याच घडयेक आमी The बघूया Lord is embracing you now. आणि ह्याच घडयेक देव तुका वेंगोयता You can feel His power. आणि ताची शक्ती तूं भोगताय He is touching you right now. आणि ह्याच घडयेक तो तुका हात लायता He is anointing you right now. आणि तो तुका अभिषेक करता You can feel the anointing. आणि ह्याच घडयेक तुका ते अभिषेक भोगोन येता He is wiping away the tears from your eyes. आणि तुझ्या दोळ्यांतल्यान येतली सगळीं दुखां तो पुसून काडटा He is consoling you. आणि तो तुका बुजवण दिता The Lord is giving the gift of tears for everyone. आणि दुखां घडोवचें देणें जायते जाणांक देव दिता Let us look at Jesus. आणि जेजूचेर आमी नदर मारुया Thank you, Lord. आर्गां तुका जेजू Everybody speak to Jesus. ह्या वेळार शांतपणी रावन जेजू लागीं सगळीं उलोवया You pour out your pain, your worries, your tension, sickness, weakness, everything in front of God. आणि सगळें तुमचे कोश्ट दुख तुमी ह्या वेळार जेजूच्या हातान घालात He is consoling you right now. तो तुका बुजवण दिता He is wiping away the tears from your eyes. आणि तुझ्या दोळ्यांतल्यान येतली दुखां तो पुसून काडटा All those who are carrying heavy burdens, come to me. आणि जी कोण सगळीं भार घेवन आसात म्हजी सरशी येयात I will give you rest. आणि हांव तुमकां सुयेक दितलो The Lord is promising us. आणि देव ह्या वेळार बासवणी दिता He will give you rest. आणि तो तुका सुयेक दितलो He is touching you now. आणि ह्या वेळार तो तुका हात लायता Thank you, Lord. आर्गां तुका जेजू You open your heart in front of our Lord Jesus. आमी सुम्या मुखार आमचें काळीज उक्तें करुया Let Him open your heart too, आणि देवान आपलें काळीज ह्या वेळार तुमचे मुखार उक्तें करून to दी grasp the word of God, आणि देवाचें उतर स्वीकार करूं to understand the meaning of the Lord. आणि सोम्याचो अर्थ देवाच्या उतराचो समजून घेवंक The Lord is healing someone who has got severe back pain, आणि कोणाकूय तरी फाटीन दुख आसा ह्या वेळार सोमी पेकोवणी दिता someone who is not able to sleep, you are sleepless night and you are very disturbed and you walk around in the home. The Lord is consoling you, healing you, delivering you right now. कोणाकूय तरी रातीक न्हीद पडना आणि तूं रातीचो उठोन असोच भोंवताय न्हिदोंक जायना ह्या वेळार सोमी तुका पेकोवणी दिता आणि तुका सुटका दिता When you speak to Jesus right now, the Lord is delivering a person who hears noise through your ears every time. आणि ह्या वेळार जेन्ना तूं देवाचें उतर आयकता देव कोणाकूय तरी पेकोवणी दिता जाका कोणाक जो कोण आवाज आयकता आपल्या कानांनी सगल्या वेळार And somebody who is seeing things and people even in the daylight, you see unknown people following you, and these kinds of fear, the Lord is delivering you. आणि कोणाकूय तरी दिश्टी पडटात मनशां तुजो पाटलाव करतात आणि वळखोन आसली मनशां आणि असल्या भिरांतींतावन देव तुका सुटका दिता Somebody who started reading Bible recently and you are spending lots of time reading Bible, the Lord is blessing you with the anointing of the word. आणि कोणूय तरी पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय तो वेळ सारता ह्या वेळार देव तुका अभिषेक करता देवाच्या उतरान And somebody who has got gum bleeding, the Lord is healing you. आणि कोणाचेय तरी तोंडांत रोगोत व्हांवता सोमी तुका पेकोवणी दिता Someone who has has too much of acidity problem and stomach problem, the Lord is healing you right now. आणि कोणाकूय तरी प्रश्न आसा एसिडिटीचो पोटान आणि प्रश्न जाता गॅसीचो एसिडिटीचो आणि देव तुका पेकोवणी दिता He is here right now. तो हांगाच आसा He is blessing every child of God. तो दर एका देवाच्या आपल्या भुरग्याक बेसवानी भरता Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. हालेलुया Let us listen to the word of God from now on. आणि आतां तावन आमी देवाचें उतर आयकतले And during this word of God, as you go on listening to the word of God, the Lord is going to heal you. आणि जशे भाशेन तुमी देवाचें उतर आयकत रावतले तेन्ना देव तुमकां पेकोवणी दितलो Gospel of John chapter 15 verse 3. आणि जुवांच्या वांचलान 15व्या स्वरान 3रे वडीन We read like this. अशे भाशेन आमी वाचता Gospel of John chapter 15 verse 3. आणि जुवांच्या वांचलान 15व्या स्वरान 3री वड You have already been cleansed by the word that I have spoken to you. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितोड जाल्यात
you have already been cleansed by the word that I have spoken to you. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं आदी फुडेंच तुमी नितोड जाल्यात. The cleansing taking place when you listen to the word of God. आनी आमी नितोड जाता जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता. Healing taking place when you listen to the word of God. पेकोवणी घडोवन येता जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता. Everybody repeat this word of God in Konkani. आनी कोंकणीनी सगळीं आमी हें उतर म्हणटले आमचे फाटल्यान म्हणात. हांव तुमचे लागीं उलयलां हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. तुमी नितळ जाल्यात. So when you repeat these words, you will see the changes taking place in your body. आनी जेन्ना तुमी हें उतर म्हणत रावतात तेन्ना तुमचे कुडीन बदलावण येता ती दिश्टी पडटली. Isaiah 55 verse 11. आनी आयजायाच्या बुकान 55व्या वेसवरान 11वे वडेन. Isaiah 55 verse 11. आनी आयजायाच्या बुकान 55व्या वेसवरान 11वे वडेन We read like this. अशे भाशेन आमी वाचता. So shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose and succeed in the thing for which I sent it. तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सोता तें उतर म्हजी खोशी पाळ्ळ्या बगर आनी हांवें करूंक फॉर्मायिल्लें तें शार्ती पावयल्या शिवाय निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. आर्गां जेसू. So let us read Gospel of Mark chapter 11 verse 22. मार्काच्या वांचलान 11व्या वेसवरान 22वी वड आमी वाचतले. Jesus says, जेसू म्हणटा have faith in God. देवा सवें बावाट दवर. Have faith in God. देवा सवें बावाट दवर. Believe in God. आनी सोम्या सवें सोतमान. Believe in God. जेजू सवें देवा सवें बावाट दवर. And then verse 23. आनी 23वी वड. Truly I tell you, हें हांव तुमकां खरेंच सांगता. if you say to this mountain, आनी ह्या दोंगराक तूं म्हणशी जाल्यार be taken up and thrown into the sea, आनीक उमटोय आनी दोरयान वचून and पड. if you do not doubt in your heart आनी तर आपल्या काळजान दुबाव तूं दोरिनाय. and believe what you say will come to pass, it will be done for you. आनी बावाट दवरताय तूं कितें म्हणटाय तें तुका घडोवन येतलें म्हण. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. First God said, have faith in God. आनी पयलें देवान म्हटलें देवाचेर बावाट दवर. And he says, truly I tell you, आनी तो मागीर म्हणटा खरेपणी हांव तुमकां सांगता if you say to this mountain, जरी तर ह्या दोंगराक तूं म्हणीत जाल्यार. what mountain? खंयचो दोंगर? Any mountain that comes in front of you. खंयचोय दोंगर जो तुजे मुखार येता. Mountain means, here it means block. आनी दोंगर हांगा म्हटल्यार एक आडखोड तुज्या Any जिवितान. hindrance, आनी खंयचोय आडो any कसो block in your life. कसली आडखोड तुज्या जिवितान. Sometimes your financial problem is the biggest block in your family. आनी जायते पावटी तुजे पयशांची अडचण एक व्हडती अडचण जाता तुज्या जिवितान. Sometimes your marriage problem, your relationship problem is the biggest block in your family life. घोडे तुज्या फॅमिलींत काजारी जिवितांत संबंधाचे हे जावन आसा एक व्हडतो आडखोड तुज्या जिवितान. Sometimes the alcoholic husband or alcoholic, someone in the family, your son or somebody, their alcohol is the biggest problem, or smoking problem is the biggest problem, block in your life. आनी जायते पावटी घोडे कोणूय घरांतलो वांगडी सोरो पियेता वो सिगरेट ओडटा ती एक व्हडली आडखोड तुज्या एक व्हडलो पर्वत तुज्या मुखार. But some people, they have their bad habits, wrong relationships are the biggest block. आनी जायत्या जाणांक वायट संवयो वायट संबंध तुमच्या जिवितांत जातात. And whatever may be, there are blocks in our life. आनी कितेंय जावं दी कितलेय अडचण्यो त्यो आमकां आडखोड आमच्या जिवितांत. That is called mountains. आनी ताका आमी पर्वत म्हणटा. Truly I tell you, खरेपणी हांव तुमकां सांगता if you say to this mountain, ह्या दोंगराक तूं म्हणत जाल्यार. normally what do we do? आनी चडशें आमी कितें करता? When we have big blocks in our life, आमच्या जिवितांत व्हडते दोंगर आसतात तेन्ना big problem in our life, जायते अडचणे प्रश्न आसतात maybe तेन्ना. our husband is a problem, घोडे तुजो घो एक प्रश्न जावन maybe आसा. wife is the problem, तुजी बायल पतीन एक प्रश्न maybe जावन children आसा. are the problem, घोडे भुरगीं प्रश्न जावन maybe आसा. our relationships are the problem, घोडे आमचे संबंध प्रश्न maybe जावन our आसा. bosses and superiors are the problem. घोडे तुजे वयर आसले तुजे अधिकार Neighbors are the चलयतले. problem. घोडे शेजारी प्रश्न जावन आसा. What is our
reaction. आणि आमी कित कशी The वागता moment there is a problem in front of us, आणि ज्या घोड्याक एक प्रश्न आमचे मुखार आसा we start speaking about this problem to others. आणि ह्या अडचण्या विशीं आमी दुसऱ्यांक सांगूंक सुरू We करता make a phone call to our best friends. आणि आमच्या इश्टिनीक इश्टाक आमी फोन मारता See, my husband is a big problem. आणि पडे म्हजो गो एक व्हडतो प्रश्न जावन He is आसा hitting me. आणि तो म्हाका मारता He is drinking. आणि तो सोरो पियोन He येता never bothers about us. आणि ताका म्हजें पडलेलें ना So we speak to others. तर आमी दुसऱ्या विशीं ताचे विशीं उलयता You know, among our colleagues, you go and speak to them. आणि आमच्या सांगात्या सोवी आमी वचोन ह्यो We खबरो go and उलयता speak to all our friends. आणि आमच्या इश्टा सोवी आमी वचोन उलयता And we think all these people can help us. आणि आमी चिंता हे सगळीं मनशां आमकां आदार We दितली think by sharing, we can come out of it. आणि आमी चिंता तांचे लागीं सांगले उपरांत आमकां सुटका मेवतली म्हण But what does Jesus say? पूण जेजू कितें म्हणटा काय Jesus says, जेजू म्हणटा if you see any mountains in front of you, जरी तर तुका तुजे मुखार एक पर्वत दोंगर दिश्टी पडटा say to this mountain. आणि ह्या दोंगराक लागीं तूं उलय Instead of speaking about the mountain, ह्या दोंगरा विशीं दुसऱ्या लागीं उलोवचे speak to सुवातेर this mountain. ह्या दोंगरा सोवे उलय Speak to this mountain. ह्या दोंगरा लागीं उलय Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. हालेलुया What are we supposed to speak? आणि कितें आमी उलोवंक जाय Be taken up and thrown into the sea. आणि ह्या दोंगराक सांग तूं उठ आणि दोरयान वचोन पड Be removed. आणि उठ तुवें थिंगा Move out. आणि वच भायर सर Get out of my way. आणि म्हजे वाटेंतलो पयस I सर command you in Jesus' name. हांव जेजूच्या नांवान तुका हुकूम घालता Then just speak to the mountain. आणि ह्या दोंगरा सोवे तूं उलय And if you do not doubt in your heart, आणि तुज्या काळजान तूं दुबाव दवरिना जाल्यार but believe what in your heart that what you say will come to pass, पूण तूं कितें म्हणटाय तें काळजान सोत मानशी जाल्यार and it will be done to you. तें तुका घडोवन येतलें Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड So stop speaking about it and spreading everywhere, but speak to it. आणि ह्या दोंगरा विशीं दुसऱ्या लागीं उलोवन खबरो करच्यो बंद कर पूण त्या दोंगरा सोवे उलय One lady, this was one of the first retreats that we had here in retreat center. ह्या रेतीर मंदिरान पयलोच रेतीर आमी केलो One couple came here for retreat. एक गो बायल हांगा आयली They did not have the gift of child for many years. आणि जायतीं वर्सां पासून भुरग्याचें देणें आसोंक ना And they said, Father, please pray for us. आनी पाद्रीक सांगूंक लागली आमचे पासत माग Please pray for us. आमचे पासत मागणें कर And we gave them some word of God to repeat. आनी देवाचें उतर तांकां म्हणोंक आमी जायतें दिलें And after some weeks, आनी थोडे सुमाना जाल्या उपरांत she called me and said, आनी पाद्रीक फोन मारून Father, सांगलें there is a good news. फादर बरी खबर आसा And I said, what is the good news? आनी पाद्री विचारलें खंयची बरी And she खबर said, I'm pregnant. आनी ती म्हणोंक लागली हांव गर्भेस्त After आसा so many years, जायत्या वर्सां I'm उपरांत so happy, Father. हांव खुशाल जाली फादर And then I said, And it's a good Padrin news. म्हटलें, It's a miracle. Why don't you write down your testimony and send it to us? आनी पाद्रीन सांगलें बरी खबर एक मिलाग्र कशी जाल्या तूं कित्याक बरोवन तुजी गवायकी धाडिना Then she said, yes, Father, of course I will send it. आनी ती म्हणोंक लागली होय फादर हांव खरेंच धाडटली Then I waited for the testimony. आनी गवायकीक पाद्री राखून आसलो I thought I will share this testimony and people will be inspired to come for retreat. पाद्रीन चिंतलें हांव हे लोकांक गवायकी सांगतलो आनी लोक मागीर ओदीक रेतीरेक येतलो And I waited for 1 week. एक सुमोन पाद्री रावन आसलो She didn't send. तिणें धाडूंक ना 2 weeks. 2 सुमाना She जालीं didn't send. तिणें धाडूंक ना And one day I called her. आनी एका दिसाक पाद्रीन फोन केलो And then I तिका. asked her, आनी हांवें विचारलें my dear sister, where is the testimony? भयणी हांव तुजे गवायकेक रावतां खंय आसा Then she said, आनी ती म्हणोंक लागली Father, wait. फादर राव I have a problem. एक प्रश्न आसा I asked, what is the problem? कसलो प्रश्न काय म्हणून विचारलो Then she said, ती म्हणोंक लागली Father, फादर I have gone to the doctor and the doctor said there are some complications. आनी हांव दोतोराशीन गेली आनी थोड्यो आडकोड्यो आसात म्हूण दोतोरान सांगलें And most probably there will be miscarriage. आनी गोडेक हें भुरगें गर्भपात जावन आपुणूच भायर येतलें And there will be some complication. आनी अडचण्यो पोटान भुरग्याक आसात Then I'm confused, Father. आनी ती म्हणोंक लागली हांव उत्सांबोड जाली And I फादर want to make sure everything is okay and then I will write down the testimony. आनी म्हाका जाय दोतोरान सांगू सगलें बरें आसा मागीर हांव गवायकी Then धाडटा I told her, आनी पाद्रीन my dear sister, पाद्रीन तिका सांगलें this भयणी child itself is a miracle. हें भुरगें जावन आसा एक मिलाग्र
And doctors are already told you all you will never get a child. दोतोरांनी तुका आदींच सांगलें तुका भुरगें जावचें ना But you got a child and you are pregnant now. आनी तुका भुरगें आतां जमला आनी तूं गर्भेस्त That आसाय itself is a miracle. ही जावन आसा एक व्हडटी मिलाद And if God has blessed you with a child, you have to testify it. आनी देवान हें बेसांव तुका दिलां तुवें गवायकी दिवंक Don't जाय worry about the complications. आनी आडकोड्यो आसात तांचे पासून चिंता करची गरज ना Complications are only for the doctors, not for God. आनी ह्यो आडकोड्यो फकत दोतोरांक दिश्टी पडटात त्यो देवाक न्हय For God, everything is under His control. आनी देवाक देव सगलें आपल्या ताब्यान घेवन For आसा us and for doctors, nothing is in our control. आनी आमच्या हातान आनी दोतोराच्या हातान कांयच ना And then she said, Father, I will try. आनी ते म्हणूंक लागले फादर हांव ट्राय I कोत्ता said, don't worry. You write down this word of God and repeat it every day. आनी मागीर पाद्रीन सांगलें भिये नाका हें देवाचें उतर दिता तें सदांच मूड The word I gave was Isaiah 41:10. आनी पाद्रीन उतर दिलें देवाचें तें जावन आसा आयजायाच्या And I बुकान told her, don't worry. You just go on repeating this word of God. आनी आयजाया 40 आनी 21 वर 10 वर्ड म्हणत राव Go on repeating this word of God. आनी हें देवाचें उतर म्हणत राव Everybody repeats this word of God. आनी सगलीं ह्या वेळार हें देवाचें उतर म्हणटलीं Do not fear, Be- for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, and I will uphold you with my victorious right hand. तोर नाका तोर भियो नाका कित्याक हांव तुज्या कित्याक हांव तुज्या सांगाता सांगाता आसा हुस्क्या घाबरून हुस्क्या घाबरून पडो नाका पळोव नाका कित्याक हांव तुजो देव कित्याक हांव तुजो देव तुका हांव बोलवंत करता तुका हांव बळवंत करता आनी मोजत दिता आनी मोजत दिता म्हज्या जोयतीवंत म्हज्या जैतिवंत उजव्या हातान उजव्या हातान तुका सांबाळून दवरता तुका सांबाळून दवरता Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Wherever you are, just lift up your hands and repeat after this word of God loudly as much as you can. खंय तूं आसाय तुजो उजवो हात वयर काड आनी आमचे फाटल्यान हें व्हडल्यान उतर मोड The Lord is blessing everyone right now. ह्याच घडयेक देव सगल्यांक बेसांवांनी भरता And with faith in your heart, repeat it. आनी भावाट धरून काडजान हें उतर मोड If देवाचें anyone is afraid, आनी जरी तर कोणाकूय भिरांत if आसा anyone is afraid of anything in your life, आनी कोणाकूय तरी भिरांत आसा sickness, कित्याची problems, worries, whatever may be it, आनी चिंतना वो पिडा वो कितेंय तें जावं दी if you repeat this word of God 3 times, आनी हें देवाचें उतर 3 फावटी तूं you will उच्चारीत see जाल्यार changes taking place in your life. तुका बदलणी तुज्या जिवितांत दिश्टी पडटली Evil one will get out of your families. आनी सैतान तुज्या The फामिलींतलो भायर fear सरतलो will disappear from your body. भिरांत तुज्या जिवितांतली भायर सरतली You will see the anointing. आनी तुका अभिषेक दिश्टी You will see the पडटले power of this word of God. आनी देवाच्या उतराची पोत तूं Everybody पळयतलो repeat it loudly. सगलीं देवाचें उतर व्हडल्यान म्हणत तोर भियो नाका तोर भियो नाका कित्याक हांव कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा तुज्या सांगाता आसा हुस्क्यान घाबरून हुस्क्या घाबरून पडो नाका पळोव नाका कित्याक हांव तुजो देव कित्याक हांव तुजो देव तुका हांव बळवंत करता आनी मोजत दिता म्हज्या जैतिवंत उजव्या हातान तुका सांबाळून दवरता 3 times. अनेक फावटी तोर तोर भियो नाका कित्याक हांव तुज्या सांगाताक आसा हुस्क्यान घाबरून पळोव नाका कित्याक हांव तुजो देव तुका हांव बोलवंत करता आनी मोजत दिता म्हज्या जैतिवंत उजव्या हातान तुका सांबाळून दवरता तोर भियो नाका कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा हुस्क्यान घाबरून पळोव नाका कित्याक हांव तुजो देव तुका हांव बोलवंत करता आनी मोजत दिता म्हज्या जैतिवंत उजव्या हातान तुका सांबाळून दवरता Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Right now, the Lord was healing you. आनी ह्याच घडयेक समी तुका पेकोवणी दितालो Somebody who has got pain on your muscles of your face, the Lord is healing you right now. आनी तोंडाच्या दाडांनी कोणाकूय तरी पोल्यांनी गालांनी दुख आसा सोमी पेकोवणी And दिता somebody who had a stroke and there is a disfiguration on your lips, the Lord is healing you right now. आनी कोणाकूय तरी स्ट्रोक मारून आयला आनी तोंड वांकडेन जाला सोमी तुका बरो करता And somebody who has got problem with the walking difficulty, the Lord is healing you right now. चलोंक जायना प्रश्न आसा कोणाकूय तरी सोमी पेकोवणी दिता And somebody who is having fear that you may fall down, therefore you are depending on stick
the Lord is telling you, don't worry, you will not fall down. आणि कोणी तरी बोडी घेऊन चलता, दांडो घेऊन चलता, भिवून पडत म्हूण सोमी म्हणटा भिये नाका तूं पडचो ना. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. So I told this lady to repeat this word of God every day. तो ये वस्तोर एक पाद्रीन ये उतर परत परत म्हूण सांगले And she agreed. आणि तेणी मानून And घेतले. after some days, आणि थोड्या दिसा उपरांत she called me and said, आणि तिने पाद्रीक फोन Father, केलो. फादर, there is a problem. आणि प्रश्न I आसा. went to the doctor. दोतोराशी हांव गेली. Doctor said it is better to go for abortion. दोतोर म्हणटा गोरपात केल्यार बरो. I'm in danger. हांव भिरांत तेन आयला. I said, don't go for abortion. आणि पाद्रीन सांगले गोरपात करी नाका. Then she said, Father, if I don't go for abortion, I'm in danger. आणि ती म्हणूंक लागली गोरपात करी ना जाल्यार I may die. आणि हांव मरत घोडे. Then I said, don't worry. Even if you die, don't kill your child. आणि पाद्रीन म्हटलें तूं मरत जाल्यार पासून तुज्या भुरग्याक मारी नाका. Then she said, Father, ती म्हणूंक लागली फादर, for you it is very easy to say, तुका सोंपें तें जावन आसा सांगोंक. because you are not pregnant. कित्याक तूं गोरबेस ना. I am pregnant. हांव गोरबेस्त आसा. I have to take a decision. हांवें निचो घेवंक It's जाय. not easy, Father. हें सोंपें न्हय फादर. I said, Jesus said, हांवें म्हटलें it जेजू is म्हणटा. better to sacrifice one's life for your brother. आणि जेजून म्हटलें आपलो जीव दुसऱ्या पासत दिल्यार विबाडल्यार बरो. Then why don't you sacrifice your life for your child? तो पाद्रीन विचारलें तुजें जिवीत तूं कित्याक दिनाय तुज्या भुरग्या That is पासत. greater than sacrificing your child's life and live. तुजें जिवीत सोंपोवप व्हडतें जावन आसा तुज्या भुरग्या पासत. And then she was not happy with that. आणि ती कुशाल जावंक ना अशें सांगलें I उपरांत. said, okay, don't worry, I'll give you one more word of God. You repeat it every day. आणि पाद्रीन म्हटलें भिये नाका अनेक देवाचें उतर दिता दिसा दीस पडी तुवें म्हणूंक Joshua जाय. 1:9. जोशुआच्या बुकान And पयल्या I told her to repeat it every day. आणि हे सदां दिसा दीस पटी म्हणूंक सांगलें. If possible, many times. आणि जाता जाल्यार जायते पावटी. And this word of God goes like this. आणि हे देवाचें उतर अशें सांगता. I hereby command you, be strong and courageous. Do not be frightened or dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. बलिश्ट आणि तीर गोट रावूंक हांवें तुका सांगूंक ना भिरांती विणे आनी काळजीदारपणान राव कित्याक तूं वेता थंयसर सर्वेस्पर तुजो देव तुजें सोवें आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody repeat this word of God loudly आणि आमच्या फाटल्यान व्हडल्यान हे म्हणचें. with conviction. आणि घोटायेन धिरान Every म्हणचें. word of God has got a purpose. आणि दर एका उतराक ओढत आसा. The purpose is to change you. दर एका उतराक कारण आसा बदलूंक If आमकां. anyone is disappointed, कोणाय तरी निराशी जाला. afraid, आणि भिरांत आसा. frightened to face the people, आणि मनशा सोवे उलोवंक frightened भियेता. of COVID-19, आणि कोविड-19 भियेला. frightened of standing in front of the public, आणि मनशा मुखार उबो रावंक any भियेता. fear, आणि कसली भिरांत. it will disappear. आणि ते याच वेळार बेतली. Repeat this word of God loudly. या वेळार हे उतर व्हडल्यान मोड. I hereby command you. आणि बळिश्ट आणि तीर Repeat गोट राव. this word of God. बलिश्ट आणि तीर गोट रावूंक बळिश्ट आणि तीर गोट रावंक हांवें तुका सांगूंक ना हांवें तुका सांगूंक ना भिरांती विणे आनी काळजीदारपणान आणि खालचीदारपणान राव कित्याक तूं वेता थंयसर सर्वेस्पर तुजो देव तुजें सोवें आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. And she repeated that word of God. आणि ते वस्तरेन उतर म्हटलें. After 2-3 weeks, 2-3 सुमना उपरांत she called me and said, आणि एक पावटी फोन करून म्हणूंक Father. लागली. फादर, doctor is very angry with me. दोतोर सारको रागार जाला. And the doctor said, you are risking your life. आणि दोतोर म्हणटा तुजें It जिवीत is तूं better to go for abortion. अदीक बरें तुवें तें Otherwise you will die. ना जाल्यार तूं मरतली. The complication is increasing. आणि जायते अडचण्यो वाडत आसात. Then I said, still don't go for abortion. पाद्रीन म्हणलें तरी पूण गोरपात करी Then नाका. she said, Father, ती म्हणूंक लागली फादर I am afraid. आमी भियेल्यान. And I said, don't worry, I will give you one more word of God. आणि फादरीन सांगलें भिये नाका हांव आनीक देवाचें उतर दिता. Then she said, Father, I think it's your word of God that is creating problem for me. आणि ती म्हणूंक लागली फादर हें तुजें देवाचें उतर म्हाका The अडचण्यो more I घेवन येता. repeat the word of God, the more the problem is. आणि जें उतर हांव जितले पावटी म्हणटा प्रश्न वाडत वेता. Then I told her, don't worry, the word of God will never give you problem, but will take away every problem. आणि पाद्रीन सांगलें भिये नाका देवाचें उतर प्रश्न हाडिना पूण प्रश्न काडून वता. You just believe and hold on to God. आणि देवाचेर भावाट दवर देवाक तीर घोट रावन Repeat these words of God. आणि देवाची उतरां म्हणत राव. And somehow she was afraid to commit the sin of abortion.
Therefore, she was holding on to the word of God and she repeated this word of God every day. आणि गोरपात करून कशे भाशेन तिका भिरांत असली त्या पासून देवाच्या उतराक ती चिटकोन रावली म्हणत रावली. And we also started praying for her. आणि आम्ही तिच्या पासून मागणे करूंकूय सुरू At केले. the end, the date came. आणि निमाणे तिची तारीख She was आयली. admitted in the hospital beforehand आणि आदी फुडेंच तिका हॉस्पिटलान and she was so afraid. आणि ती भियेली सारखी. But when the time पण came, जेन्ना वेळ आयलो she gave birth to a normal delivery, a child without any आणि complication. कसलीच भिरांत नासतना नॉर्मल डिलिव्हरी जावन तिने एका भुरग्याक सोबीत सुंदर जल्म दिलो. All the complications which she was afraid of just disappeared. आणि जे सगळे प्रश्न ती भियेताली ते सगळे नपयत झाले. Until the last moment, there was a mountain in front of her. आणि निमाणे घोड्याक पासून एक पर्वत ओडचोन When तिच्या the मुखार time आसली. came, the mountain just disappeared. जेन्ना वेळ आयलो तेन्ना पर्वत खुशीन This गेलो. is what happened to some ladies after the death of Jesus Christ. आणि अशेंच जालें थोडे वस्तुऱ्यांक जेजूच्या मरना उपरांत. Mary Magdalene and other Mary and so many Salome and all the others who wanted to anoint the body of Jesus Christ after the death of Jesus on the third day. आणि ज्या दिसाक मारी मागदालेन आणि सालोमी आणि दुसरे वस्तुऱ्यो ज्यो जेजूचे मेल्ले कुडीक माकणी देऊंक म्हणून वेताली तिसऱ्या दिसा. As they were going to the tomb of Jesus, जेन्ना ते जेजूच्या फोंडा सोरशी धांवून वेताल्यो they said to each other, ताणी एकामेकाक म्हटलें. there is a stone at the entrance of the tomb. आणि जेजूच्या फोंडा मुखार एक व्हडलो फातर Who आसा. will remove this stone? एक खडप कोण Who काडटलो? will remove this stone? एक खडप यो फातर कोण? Who will remove this stone? हो एक खडप कोण कुशीन It काडटलो? was a big mountain in front of them. आणि तांचे मुखार एक तो पर्वत कसो. They were afraid to face it. आणि फुडो करूंक ती भियेताली. They knew this is a big block in front of them. आणि तांचे लागीं जायना एक व्हडली Who will अडचण remove तिथं this नासली. stone? कोण हो ही अडचण कुशीन But काडटलो? still they were not disappointed. पण तरी पण ती निराशी जावंक They ना. did not stay back. आणि फाटी सरोंक ना. They marched forward. आणि ती फुडें वचत रावली. When they came in front of the tomb of Jesus, आणि जेजूच्या फोंडा सरशी पावल्या they उपरांत were shocked तांकां अजाप दिसलें. because the stone is already removed and there is an angel sitting on the stone. कित्याक तो फातर आदी फुडेंच कोणे कुशीन काडलो आणि त्या फातराचेर आंज बडवो बसून आसलो. My dear brothers and sisters, म्हज्या प्रितीच्या भावनांनी don't भयणीनो. worry about the mountains in front of you. आणि तुझे मुखार पर्वत आसात तांचे विशीं चिंतना Don't worry करिनाका. about the big stones in front of you. व्हडले व्हडले फातर खोडपां तुझे मुखार आसात You भियेनाका. hold on to Jesus तू फकत जेजू घट and धीर march राव. forward. तू आणि फुडें वच. When you reach in front of the stone, त्या फातरा सरशी तू पावल्या you will उपरांत see a miracle. थंय मिलाग्र पडयतलो. That miracle is this: आणि ईमेल ती मिलाग्र ही जावन the आसा. mountain is disappeared. आणि तो पर्वत कुशीन The चल्लो. stone is taken away. आणि तो फातर कोणे कुशीन काडलो. And somebody else is sitting on the stone. आणि त्या फातराचेर आनी कोणूय तरी बसून And he's आसा. telling you, आणि तो तुका सांगता don't worry. भिये नाका. He is risen. तो जिवंत He is जाला. alive. तो जिवो He is आसा. risen. तो पिनोर जिवंत जाला. The stone, which was a big block for them, became a pulpit for the good news. आणि जो फातर एक व्हडली आडकोड जावन आसली तो फातराचेर रावन कोणे तरी देवाचो संदेश दिलो. My dear brothers and sisters, प्रितीच्या भावनो आनी भयणीनो. today's block is tomorrow's pulpit. आयज एक आडकोड तुका जावन आसा फाल्यां ती तुका एक Today's sickness is tomorrow's pulpit. आयज तुका एक पिडा जावन आसा फाल्यां एक गवायकी Today's दिवची mountain जातली. is tomorrow's pulpit. आयजचो पर्वत तुका एक फाल्यां गवायकी जातली. Don't worry about what you are going through today. भियेवची गरज ना. आयज तू कितें पासर Tomorrow जातलें. you are going to give a testimony about it. फाल्यांच्या दिसाक तू तीच गवायकी दितलो. Tomorrow you are going to speak a good news about it. आणि एक बरी खबर तू उलयतलोय. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. In Kerala there is one old elderly lady. आणि केरळाच्या गावात एक जाणटी बायल आसा. Her name is Philo. आणि तिचे नाव फिलो. She was a cook in a convent. एका कॉन्व्हेंटान ती माद्रीक जेवण रांदताली. She was illiterate. आणि ती शिकप नासली वस्तू. She doesn't know how to read and write आणि कशें कितें वाचूंक जाय बरोवंक जाय तिका खबर ना. because she never went to school. कित्याक ती केन्नाच इस्कॉलान The वचोंक ना. only work she knows is cooking. आणि एकूच काम ती जाण आसली ते म्हणटा तें रांदपाचें. And therefore she was in a convent helping. आणि त्या पासून त्या कॉन्व्हेंटान ती आसली तांकां आदार दिताली. And one day all the sisters
sisters went for retreat. आणि एका दिसाक सोगल्यो माद्री रेतीराक गेल्यो. Then this lady Philo said, "Shall I come with you all?" आणि हे फिलो येवस तरेन म्हटलें तुमचे सांगाता हांवूय येवं Then सिस्टरी. sister said yes. आणि सिस्टरीनी म्हणलें वो यो. She went for retreat. आणि तिवूय तांचे सांगाताक During the रेतीराक गेली. retreat, she was filled with the Holy Spirit. रेतीराच्या वेळार पवित्र आत्म्यान ती बोलली. She was lying down on the floor आणि ते सोकला अभिषेक जावन सोकला and पडली. crying and praying in tongues. आणि रोडोन ती जिबेच्या देण्यानी उलोवंक लागली. Then all the sisters came running around her. आणि तिचे सोशे सगळे माद्री They were धांवन trying आयल्यो. to console her. आणि तिका बुजवून तेणी दिवंक तयार केलें. And then suddenly she started prophesying. आणि त्या वेळार तिणे प्रवादपण करूंक सुरू केलें. And one sister was holding a Bible close to her heart. आणि एक माद्री पवित्र पुस्तक अशें घेवन आसली हातान. Then this lady saw this Bible आणि व्यवस्थेन हे पवित्र पुस्तक पडलें. and she could read. आणि तेणे उदकें करून वाचूंक And she लागली. said, "Give me the Bible." आणि तिका वाचूंक येता And म्हणून she कळलें. opened the Bible and started reading it fluently. पवित्र पुस्तक मागोन उक्तें करून बरे भाशेन ती And वाचूंक लागली. everyone was shocked आणि सगळ्यांक हो जाप because दिसलें. all these sisters knew she doesn't know how to read and write. कित्याक ह्यो माद्री जाणा आसल्यो तिका वाचूंक आनी बरोवंक कळना. And then she started reading other pages. आणि मागीर सगळ्यो दुसऱ्यो पेजी ती वाचूंक लागली. Then somebody else gave another book, आणि मागीर आनी कोणे आनी दुसरो an book ordinary दिलो. book, बेश्टो बूक दिलो. and she could not read. तिच्यांनी वाचूंक जालें ना. She was only able to read the Bible, फकत तिच्यांनी फकत पवित्र पुस्तक and वाचूंक जालें. everyone was shocked. आणि सगळ्यांक हो जाप And दिसलें. my dear brothers and sisters, तिच्या भावांनो आनी भयणींनो, now this Philo is giving retreats not only for the people but also for the priests and bishops. आता ही फिलो वस्तरी रेतीर दिता फकत लोकांक न्हय पूण बिशपांक आनी बिस्माक आनी पाद्री. And she reads not only Malayalam but English and even Latin Bibles. आणि बायबल फकत मल्याळम वाचता न्हय पूण लॅटिन आनी इंग्लिश बायबलूय My dear वाचता. brothers and sisters, म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, the Lord, nothing is impossible for the Lord. आनी सोम्या लागीं जायना म्हटलें कांयच ना. When God comes in your life, जेन्ना देव तुज्या जिवितान येता you will be transformed. आनी तुका संपूर्ण तरेन बदलली Some years येतली. ago, आनी जायती वर्सां she फाटीं was illiterate. ती शिकप नासली वस्तू. Even now she is illiterate. आतां पासून तिका शिकप But ना. now she can read Bible. तिच्यान फकत बायबल It वाचूंक became जाता. a testimony. आनी हीच गवायकी जाली. Her illiteracy became a pulpit for her to preach the gospel. आणि तिचे शिकप नासले अन्नाडी पण एक गवायकी जाली तिची If she was literate, जरी तो तिका शिकप how असले can she give testimony today? तिका शिकप असले जाल्यार गवायकी If कशी she दितली knew how असली? to read and write, जरी तो तिका वाचूंक बरोवंक कळतले असले then if she reads the Bible today, it's not a miracle. आणि जरी तो ती आयज बायबल वाचता जाल्यार ती मिलाग्र न्हय. My dear brothers and sisters, तिच्या भावांनो आणि if भयणींनो, anything tragedy happening in your life, जरी तर कितेंय अपसोयक तुज्या anything जिवितान negative घडटा, happening in your life, कितेंय वायट तुज्या जिवितान घडटा, don't worry. भिये नाका. Our God is powerful. आमचो देव पोदवेदार He जावन can आसा turn everything into good. आणि सगळें तो तुज्या बऱ्याक He बदलतलो is going to turn everything into good. आणि सगळें तुज्या बऱ्याक बदलतलो. Praise the Lord. Praise the Lord. We read Romans chapter 8 verse 28. रोमकारांचे चिठीन 8व्या वेसवरान 28वी वड आमकां This is a म्हणटा. powerful word of God. आणि वड ते शक्तिवंत देवाचे I उतर. hereby command you. Sorry. Romans 8:28. रोमकारांची बरयले चिठीन 8व्या वेसवरान 28वी वड. Romans 8:28. 8व्या वेसवरान We 28वी वड. know that all things work together for good for those who love God, who are called according to his purpose. जी कोण ताचो मोग करतात जी कोण ताचो मोग करतात आणि ज्या कोणाक आणि ज्या कोणाक ताणे आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यान तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता म्हूण आमी जाणाव. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So every evil things that happens in your life, God is going to turn into good. आणि सगळ्यो वाईट वस्तू आमच्या जिवितांत जातात देव त्यो आमच्या बऱ्याक बदलतलो. Some people who have God's shoulder pain and not even able to lift your hands, but now the Lord is releasing you. Your burden, your frozen shoulder is healed. You can move your hands and legs, both hands. आणि या वेळार कोणाकूय तरी बुजाक उजव्या बुजाक दूख आसा ओ दाव्या बुजाक दूख आसा घोट जाल्लो आसा हात वयर काडूंक जायनासलो या वेळार संपूर्ण तरेन हात वयर काडूंक जाता. We know that all things work together for good for those who love God. आणि आमी जाणाव सगळे आमच्या बऱ्याक बदलतात जी कोण आमी देवाचो मोग करतात. Even if evil things are taking place in your life, आणि जरी तर वाईट वस्तू आमच्या जिवितांत घडटात God will जाल्यार turn everything into
into good. देव ते सगळे वाईट आमच्या बऱ्याक बदलता. Not for everyone, सगळ्यांक न्हय, but for those who love God. फकत जी कोण देवाचो मोग करतात. Do you really love God? तुम्ही देवाचो खरेंच मोग करतात? Many people will say, yes, Father. आणि जायती जाणां म्हणटली होय फादर. If you love God, you will obey the commandments. जरी तो देवाचो तूं मोग करताय ताचे मानामेन पाळटलोय. God told you forgive, you will forgive. आणि देवान तुका सांगला बक्षी तूं बक्षितलोय. God told you stop sinning, you will stop sinning. देवान सांगला पातक करचें बंद कर, पातक करचें बंद करतलोय. God said be holy, you be holy. देवान म्हटला पवित्र जाव आणि तू पवित्र जावंक प्रयत्न करतलोय. If you love him, you will obey his commandments. जरी तो ताचो मोग करताय ताचे मानामेन पाळटलोय. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. My dear brothers and sisters, तिच्या भावांनो आणि भयणींनो, suppose there is a big tree. आणि जरी तर एक व्हडलो पर्वत आसा, Suppose this is a big tree. आणि पाद्रीन मायकाचे स्टँड व्हडलो रूख कसो घेतला, Suppose I'm cutting this tree. आणि हो रूख पाद्री कातोता. One cut, एक मारलो tree is not falling down. आणि एकान पडोना. Second cut, दुसरो मारलो tree is not falling down. आणि रूख पडोना. Third cut, आणि तिसरो tree is मारलो, not falling down. रूख पडोना. I'm going on cutting, आणि and कुराड मारीत 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 आसा. 30 cuts, 30 जाले, 40 cuts, 40 जाले, 50 cuts, 50 जाले, 75, आणि 75 80. जाले, 80 जाले. Then I came to know one thing. आणि एक वस्त ताका कडून आयली. I came to know two things. दोन वस्तू कडून आयली. One, पहिली, the tree is not falling down. आणि हो रूख सकला पडोना. Tree is still standing straight. आणि रूख असा तसो आसा. The second thing, दुसरी वस्त, I am tired. हांव कांसार जाला. After each cut, आणि एक कुराड I'm मारल्या getting tired. हांव कांसार जायत I'm रावतां. getting weakened. हांव ओस्कोत जायत रावतां. But the tree is strong. पूण तो रूख Tree गोट is आसा, not falling down. तो सकला पडोना. Then I decided to stop. तेन्ना पाद्रीन निचो केलो बंद I करतो. decided to stop. आणि हांवें निचो केलो बंद करून. Then somebody said, Father, don't stop. कोणे म्हटले फादर बंद करी नाका, Continue cutting. मारीत राव, It will fall down. आणि पडटलोच सकला. I continued again. आणि पाद्री मारीत रावलो. Though I was tired, I was cutting again. कांसार जाला म्हणल्यार पासून मारीत रावलो. 90 cuts. आणि 90 जाले, 98 cuts. 90 आणि 8 कुराडी मारल्यो. And then I was very tired. आणि सारको पाद्री And I कांसार looked जालो. at the tree. आणि रुखाचेर The नजर tree मारली. is so strong. आणि रूख इतलो घट Not आसा, even moving any side. आणि मातशे पासून हालो And ना. it's standing straight. आणि हांव सारको नीट उबो आसा. Then I knew it is impossible. आणि पाद्रीन म्हटलें आता कशें I am जावचें. weak now. कित्याक म्हाका आनी I शक्ती am ना, tired now. हांव कांसार जाला. Then somebody said, Father, don't stop. आणि कोणे म्हटलें फादर बंद करी Continue. नाका, मारीत राव. And I continued. हांव मारीत रावलो. 99 cuts. 90 आणि 9 मारले, Nothing happened. कांयच जावंक ना. 100th cut. आणि 100 कुराडी मारल्यो. And I waited. आणि हांव राखून रावलो. Then I found the trees moving like this. आणि मागीर पाद्री आलयता ते भाशेन हे वाटेन ते And वाटेन रूख some हालोंक लागलो. noise from here and there. आणि मातशे आवाज येवंक लागलो हांगात And संतोय. then with a big noise, the tree started आणि falling down. व्हडलो आवाज करून तो व्हडलो रूख सकला पडलो. And then somebody was watching this. आणि कोणी तरी म्हाका पडयत आलो. And Father, on your 100th cut, this tree fell down. आणि कोणे म्हटले फादर 100 कुराडी मारल्या उपरांतूच तो रूख पडलो. Why did you wait for a long time? You could have given this 100th cut in the beginning. आणि इतलो वेळ पासून तू कित्याक रावलो, पयले सान तुवें ते 100 कुराडी मारूंक जाय आसल्यो. Then I said, my dear friend, हांवें म्हटलें म्हज्या इश्टा, this 100th cut is 100th cut. आणि हो 100 कुराडी मारले ते 100 जावन आसा. It cannot be given in the beginning. आणि पयले सुरवातेक ते दिवंक The जाय. 100th cut was so powerful because of the 99 cuts. आणि 100 कुराडी मारली ती इतली शक्तिवंत जाली कित्याक 90 आणि 9 कुराडी मारल्या तांकां लागून. For your big mountain which is in front of you, व्हडलो पर्वत तुजे मुखार जो आसा, you wanted to remove this mountain. हो पर्वत तूं नाकारूंक सोदताय. Maybe a financial problem in front of you. गोडे पयशांची अडचण तुजे मुखार, Maybe a marital problem in front of you. काजारी जिवितान अडचण तुजे मुखार, Maybe your husband is having a wrong relationship or addiction in front of you. गोडे तुजो घोव वायट संबंधान सोऱ्यान जियेता तुजे You मुखार. are praying one day, आणि एका दिसाक 2 मागणी करताय, days, दुसऱ्या दिसाक 3 days, 3 दीस, 4 days, 4 दीस, 5 days, 5 दीस, 1 week, एक सुमन, 2 week. 2 सुमना.
but nothing happens to the mountain. पूण कांयच जायना त्या पर्वताक. Nothing is happening to your wife, तुझ्या बायलेक कांयच your जायना. husband, तुझ्या घोवाक, your financial problem, तुझ्या पयशांची your अडचण, sickness तुझ्या पिडेक is not getting healed. बरी जायना. Then you will realize two things. आनी दोन वस्तू तुका उगडास येतल्यो. One thing, पयली वस्त, the sickness is still there. आनी पिडा तशीच आसा. Your family problem is still there. फॅमिलीचो प्रश्न थंयच आसा. Your husband's problem is still there. घोवाचो प्रश्न तोच आसा. Second thing, दुसरी वस्त, you are tired of your prayers. तू कांसार जालाय मागणे You are करून. getting tired. आनी तू कांसार जायत आसा. You are feeling weak. आनी वस्कोतान You think after all these prayers nothing is happening. आनी तू म्हणटा इतली मागणी करून कितेंच फायदो ना. But God says, पूण देव म्हणटा don't tired. Continue praying. आनी मागणी करीत Continue राव. cutting. आनी खात्रीत राव. Attack the mountain. आनी Continue attack the mountain. आनी माउंटनाक With the attack करीत राव. sword. आनी तोर्सा This दी. sword is the word of God. आनी तोर्सा जावन आसा देवाची उतर. Double-edged sword. आनी दोन्ही वाटांनी पांचवी Attack तोर्साद. with the word of God. मारीत राव देवाच्या उतरान. Even if you tired. आनी खासार जाले उपरांत. And the Lord says, असो मी म्हणटा. listen very carefully. चोत्रा येन आयक. It is true that you are getting weak, tired. एक सोद जावन आसा तू अस्कोत जाताय. But at the same पण time, त्याच घडयेक listen very carefully. चोत्रा येन आयक. The tree is getting weakened. आनी तो रुकूय अस्कोत जायत After each cut, आनी दोरी एक कुराड मारल्या the उपरांत tree, though the tree is standing still, आनी तुका दिश्टी पडटा रूख उबो आसा Straight. म्हूण. आनी सारको नीट उबो but आसा. remember, उगडास दोर. after each cut, the tree is getting weakened. दोर एक कुराड मारल्या उपरांत The रुकूय tree is अस्कोत getting जाता. weakened. रुकूय अस्कोत जाता. Therefore, continue cutting. त्या पासत मारीत राव Even if you रुखाचेर. are tired, खासार जाल्या go on उपरांत cutting it. आनी मारीत रावत वच. And one day, when you least expect, आणि the ज्या- tree will fall down. आनी ज्या दिसाक तुका दिसचे ना तू चिंतची नाय पासून The mountain will be removed. आनी तो पर्वत कुशीन Your सोडटलो. blocks will be removed आनी तुझे अडचणी कुशीन when you पडटल्यो. least expect. जेन्ना तू चिंती नाय त्या वेळार. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. This is what happened to that lady. आनी हेच जालें ते वस्तोरेक. She had a complication with her pregnancy. आनी ताचे गर्भेस्त आसतना तिका अडचणी आसल्यो. Doctors discouraged her. आनी दोतोरान निराशीपण दाखयलें. Her family members discouraged her. आनी फॅमिलीच्या वांगड्यांनी निराशीपण Everybody दाखयलें. discouraged her. सगळ्यांनी निराशीपण But दाखयलें. she did not give up. पूण तिणें सोडून दिवंक ना. She went on using the word of God. देवाचें उतर उजार करीत रावली. Attack this block आनी ह्या पर्वताक चेर वार मारीत रावली. with the word of God. देवाच्या उतरान. One cut, एक two वार मारलो. cards, दुसरो three मारलो. cards, तिसरो मारलो. 30 card, 30 मारले. 50 cards, 50 मारले. and 70 cut, आणि 70 मारले. 99 cuts. 90 आणि 9 मारले. And at the time of delivery, आणि भुरग्यां जल्माक जन्म दिवच्या वेळार 100 cut, 100 कुराड जावन आसा. and everything was normal. आणि सगळे बरे भाशेन Complication जालें. just disappeared. सगळ्यो अडचण्यो कुशीन चल्ल्यो. That is why Jesus said, आणि त्या पासत जेसून म्हटलें say to this mountain. या पर्वताक उलोय. But before that, have faith in God. पूण ताचे पयलो देवाचेर And बावर say to दवर. this mountain, आणि मागीर ह्या पर्वता लागीं उलोय. be removed आणि कुशीन सर. and be thrown into the sea. आणि दर्यान वचोन पड. It will be done to you. आणि तुका अशें घडोवन येतलें. It will happen to you. अशेंच घडोवन येतलें. My dear brothers and माझ्या sisters, प्रितीच्या भावनो आणि भयणीनो. this is the power of the word of ही God. जावन आसा देवाच्या उतराची शक्ती. This is the weapon God has given you. ही तोर्सात देव तुका दिता. Let me ask you, all those who are watching me, all those who are listening to this word of God, let me tell you, how many of you spend time in reading the word of God and repeating the word of God? आणि की तुम्ही जी कोण रेतीर कोतात पाद्री विचारूंक सोदता कितली जाणां तुम्ही देवाच्या उतरान वेळ साधतात देवाचे उतर उच्चारतात. Praise the Lord. Praise the How Lord. many of you really and truly spend time in reading the word of God? कितली जाणां तुम्ही वेळ सारतात देवाच्या उतरान. Praise the Lord. Praise the Lord. This is very important, my dear brothers and sisters. हे गरजेचे जावन आसा. Spend time in the word of God. वेळ सारूंक देवाचे Repeat उतर the word वाचून. of God. देवाचे उतर परत परत When you वाचूंक read जाय. the word of God, some words will touch your heart. आणि जेन्ना तुम्ही देवाचे उतर वाचतात थोडी उतरां तुझ्या काळजाक तोपते. Either underline or write it down in another piece of paper or notebook. आणि त्या उतर मार्कात कर ना जाल्यार दुसऱ्या बुकाचेर खंय And बरोय. repeat it every day. आणि त्या दिसा दिसपटी ते उतर मूड. Connected word of God. आणि देवाचे
देवाचे उतर ताचे विशीन ताका If you लागू have जाता. sickness, जरी तर तुका दुयेंत there पीड are so आसा many word of God connected to sickness. आणि देवाच्या पिडेक लागतली If जायती you have देवाची family उतरां आसात. problem, फॅमिलीचा प्रश्न there are आसा words connected to that. आणि देवाचे उतर ताका लागू जातले Repeat आसा those words of God. आणि ती उतरां म्हणत राव You will see the deliverance. तुका सुटका दिसती You will see पडटली the miracles. मिलाग्र तुका दिसती पडटली The Lord is healing some people who have got swelling on your feet. आणि पायांक जायते जांक दुख आसा देव तुका बरी The करता Lord is healing you right now. देव तुका बरी करता याच घडयेक Somebody who has got asthma problem उस्मडीची पिडा कोणाकूय तरी and you आसा are breathing heavily आणि तुझ्यान सुस्कार घेवंक and you जायना are watching this. आणि हे तू रेतीर करून आसा And this breathing, heavy breathing, everybody can hear in your family. आणि जे तू सुस्कार सोडटा ते सगळ्यांच्या फॅमिलीक तुका तांकां Right आयकूंक now you मेळटा. are healed. आणि याच घडयेक तुका पेकोवणी You are मेळटा healed now in Jesus' तू name. जेजूच्या नांवान तुका पेकोवणी मेळटा Hallelujah. हालेलुया Somebody has lost their home आणि तांक कोणाचे तरी घर सांडला and now you have given accommodation for that family in your home. आणि ते फॅमिलीक घर ना देखून तुझ्या घरांत तुवें जागो दिला And they are depending on you now. आता हो फॅमिली तुजेर पातयेवन आसा The Lord is happy that you have given accommodation to that family. आणि सोमी खुशाल जाला हे फॅमिलीक की तुम्ही दुसरे And the Lord is blessing your family. आणि सोमी तुझे फॅमिलीक And बेसाव both दिता families are watching this live streaming. आणि दोन्ही घराबे हे लाईव्ह स्ट्रीमिंग पडोवन आसा Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Praise you, Father. Praise you, Father. Abba, Father. Abba, Father. Thank you, Father. Arga tuka. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. आर्गा जेसू Praise you, Jesus. महिमा जेसू Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Master. जेसू दोनियाम And therefore, if you command, it will happen. आणि जरी तर तू आदेश दिवशी घडोन येतले If you say so, it will happen. तू म्हणटा तितले घडोन येतले But one thing is very important. पण एक वस्त Your गरजेची tongue should be holy. तुझी जीभ पवित्र आसूंक जाय If you want these miracles to happen in your family, your tongue should be holy. जरी तर ही मिलाद तुझे फॅमिलीन घडोन येवंक जाय तुझी जीभ पवित्र आसूंक We जाय read like this in the Word of God. देवाच्या उतरान आमी अशें वाचता Matthew 12:36. मातेवाच्या वांजलान 12व्या वेसवरान Matthew 12:36. मातेवाच्या वांजलान 12व्या वेसवरान 30 आणि 26 वड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. Hallelujah. Repeat this Word of God. हे देवाचे उतर आमी म्हणटले Matthew 12:36. मातेवाच्या वांजलान 12व्या I वेसवरान tell you, on the day of judgment, you will have to give an account for every careless word you utter. देखून हांव तुमकां सांगता देखून हांव तुमकां सांगता मनशाच्या तोंडांतले मनशाच्या तोंडांतले भायर सोता भायर सरता त्या दोर एका त्या दोर एका सापसुब्या सापसुब्या उतरात उतराचो जोटेच्या दिसा जोटेच्या दिसा हिशोब दिवचो पडटलो Every careless word you utter, you have to give an account. आनी जो दोर एक आमी उतर उलयता ताचो हिशोब दिवचो पडटलो Continue reading. फुडें वाच तुझ्याच उतरांनी तुज्याच उतरांनी तुम्ही निरअपराधी तू निरअपराधी म्हूण म्हूण रुजू जातले रुजू जातले आणि आणि तुज्याच उतरांनी तुम्ही अपराधी म्हूण तू अपराधी म्हूण तुझेर तुजेर शिक्षेचे फॉर्मोन फॉर्मोन पडटले Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. हालेलुया For by your words you will be justified. सो तुज्याच उतरांनी तू निरपराधी म्हणून And रुजू by your जातले words you will be condemned. आणि तुज्याच उतरांनी तू तू अपराधी म्हणून तुजेर शिक्षा Therefore, पडटली don't misuse your tongue. त्या पासत तुझी उतरां बेश्टीच Don't उजार use your tongue for anything unholy. बेश्टीच अपवित्र उतरां उजार करी Don't नाका use cursing words in your home. आणि दुसऱ्यांचेर शिराप घालून तू तुझी जीभ उजार करी The नाका Lord says there are many people who have got a problem. They use cursing words and swearing words so often. आणि देव म्हणटा जायती जाण आसा जी गाडयो पोजणी उतरां शिरापाची उतरां मारून The उलयता Lord says सोमी म्हणटा when you are angry with your husband, you जेन्ना use cursing words. जेन्ना तुजेर घोवाचेर तू रागार जाताय तू गाडयांनी उलयता When you are angry with your wife, you are using cursing words. जेन्ना तू बायलेचेर रागार जाता तू शिरापानी When you are उलयता angry with your children, you say cursing words. आणि तुझ्या भुरग्यां लागीं उलयता आसतना शिरापाची उतरां घेवन By उलयता your words, you will be justified. आणि तुझ्याच उतरां वरवीं तुका शिक्षण By मेळटलें. your words, you will be condemned. आणि तुझ्याच उतरां वरवीं तुका जोडटेक तू उबो जातलो Your tongue should be holy. तुझी जीभ पवित्र आसूंक जाय Without holiness, nobody can see God. आणि पवित्रपण नासतना कोणाच्यानूच देवाक पडोंक जायना Hebrew chapter 12 verse 14. आणि हिब्रोचे चिठीन 12व्या वेसवरान 14वी वड Hebrew chapter 12 verse 14. हिब्रोचे चिठीन 12व्या वेसवरान Pursue peace with everyone and the holiness without which no one will see the Lord.
सगळ्या मनशां कडे सगळ्या मनशां कडेन शांतीन चलोवंक शांतीन चलोवंक वावरात वावरात आनी तुमचें जिवीत आणि तुमचे जिवीत खरे भक्तीचें खरे भक्तीचे जावं दी कित्याक तिचे विरेत कित्याक तिचे विरेत कोणाच्यान सर्वेस्पराक पडोवंक जायना कोणाच्यान सर्वेस्पराक पळोवंक जायना. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters. माझ्या प्रीतीच्या भावना आणि भयणीनो, So promise to Jesus देवाक बासावणी that दी. we will never use anything unholy. आम्ही कितेंच अपवित्र We'll उजार never करचे ना. use any swearing words. आणि कसलीच वाईट उतरां We will never उलोवची ना. use cursing आणि words. शिरापाची उतरां उलोवची ना. And we will repeat the word of God every day. आणि दर एका दिसाक देवाचे उतर आम्ही We will म्हणूंक जाय. read the word of God. आम्ही देवाचे उतर We वाचूंक will जाय. repeat the Psalms. आणि कीर्तन आम्ही परत परत वाचूंक And we जाय. will command to every evil one. आणि दर एका दिसाक And देवाचा we आमी आदेश believe करतले. that these mountains will depart. आणि आम्ही सत मानतले हे पर्वत These कुशीन blocks सोडतले. will depart from us. आणि आडकोड्यो आमचे तावन We कुशीन promise, पडटले. we believe in this. आम्ही भावाड दोता वाचेर. Abba Father, आबा we फादर, thank you. आम्ही तुका We आराधना दिता. praise you. आम्ही We महिमा दिता. worship you. आराधना करता. My dear brothers and sisters, प्रीतीच्या भावनान now we भयणीनो. are going to enter into the holy आणि adoration. पवित्र वरान आम्ही भितर We are सरतले. going to pray for healing and deliverance. आणि या वेळार सुटके पासत The Lord is going to bless you. सो मी तुका The बेसवणी Lord is going to heal you. सो मी तुका पेकवणी दितलो. Mighty blessings are going to come upon you. वरती बेसवण तुझे देवान येतली. Yesterday, that was the first day of our retreat. आणि कालचो दिस पहिलो दिस आमच्या रेतीरेचो. And so many people sent the testimonies. आणि जायते जाणांनी गोवायकी दिली धाडून दिली. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. हार जीसू. And I'm going to read out some of the testimonies we received yesterday. आणि पाद्री थोड्यो गोवायकी वाचतलो काल धाडल्यो. And all those who receive blessing tonight, today, please send the testimonies to the email that is provided there. आणि जे कोणाक पेकवणी सुटका मेवता आयज तुम्ही गोवायकी धाडच्यो ईमेल आमचे दिला ताचे ईमेल एड्रेसाचेर. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. Hallelujah. After this, we are going to worship God. Father Anthony is going to come and lead the adoration, and mighty healings and deliverance is going to take place. आणि थोड्या वेळा उपरांत आम्ही आराधन करतले. आमचो पाद्री फादर आंतोन आमकां ते आराधन चलयतलो आणि पेकवणी ओडत्यो घडोवन येतल्यो. There is a testimony from Priya D'Souza. प्रिया डिसूजाची गोवायकी. This is a testimony of getting healing from my severe neck pain, wherein I was not able to move my hand because of pain. आणि म्हजो हात हालो नासलो कित्याक गोमटेन जाय ती दूख आसली देखून. Yesterday during the Konkani retreat, I'm healed completely. आणि कालच्या रेतिराच्या दिसाक म्हाका संपूर्ण तरेन पेकवणी मेवली. My mummy also received healing. आणि म्हजे मामीकूय पेकवणी मेवली. During English online service, it was announced, Lucy, the Lord is blessing you. आणि ऑनलाइन इंग्लिश सर्विस जाता असताना लूसी And, म्हण नाव काढले. and she had severe back pain and it was healed instantly. आणि तिका जाय ती फाटीन दूख असली आणि त्याच घडयेक तिका पेकवणी मेळली. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया. Another testimony from Marcelia Pinto. मार्सेलिया पिंटो आणि गोवायकी दिता. I was having a terrible toothache आणि दाढी दुखताली for the past few days. थोड्या फाटल्या दिसांक During the first day of Konkani retreat at the adoration time, पहिल्या दिसा कोंकणीच्या रेतीराक आराधन चलता I असताना was driving and I was participating in the healing adoration हांव गाडी चलयता असताना हे आराधन हांव करून and आसली. praying to the Lord to heal from my toothache. आणि म्हजे दाढयेची दुखींतली बरी कर म्हूण मागताली सोडल्या And लागीं. just then it was announced that someone with a terrible toothache is healed. आणि त्याच घडयेक पाद्रीन सांगले दाढी कोणाची दुखता बरी जाल्या. Instantly I was healed. त्याच घडयेक म्हाका बरेपण This मेळ्ळें. is a testimony from Salvador Pinto. आणि ही गोवायकी धाडटा तो मनीस साल्वादोर पिंटो जावन Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Another testimony, अनेक गोवायकी Rima DeCosta रिमा डिकोस्टा from Southampton, साउथहॅम्प्टन यूकेसन. and my daughter Shania DeCosta, age 7, got healed from urinary infection. शनाय डिकोस्टा म्हजे चेडू 7 वर्सांचे ताका मुतोंक त्रास जाताले पेकवणी मेवल्या. She was going into the washroom every now and then. आणि सगल्या वेळार ते वॉशरूमान वेताले. When we were watching the live streaming yesterday, आणि जेन्ना आमी लाईव्ह स्ट्रीमिंग हे पळोवन आसली तेन्ना and कालच्या I दिसा told her to pray in front of the Blessed Sacrament and
touch the screen and pray. आणि हांवें चेडवाक सांगलें मागणें कर आनी टीव्हीचेर स्क्रीनिंग हात लावन मागणें And कर at once she got healed. आनी त्याच घडयेक तिका चेडवाक And now she is fine. आनी आतां बरें आसा. Another testimony, I'm Lydia from Goa. लिडिया गोवा इंडियेकसान My husband used to drink a lot, आनी म्हजो घोव जाय तो would पियेतालो never listen to the word of God, केन्नाच देवाचें उतर आयकूंक and would जायनासलें create a lot of disturbance. आनी जाय ती उत्सामोडाय तो घेवन Even येतालो while saying the rosary in the house, आनी तेर्स म्हणटा आसतना पासून there उत्सामोडाय were घरांत times he would even beat me up because I would pray, attend the mass or retreat. आनी हांव रिट्रीट कोत्ता मीस आयकोता तेन्ना पासून तो म्हाका मार There घालतालो was no peace in the house at all. घरांत शांती म्हणटा ती I नासली used to pray very hard for him. जाय ते मागणे ताचे पासत करीत आसले Ever since I started attending the online services of the Divine UK, आनी डिवाइन यूकेचे ऑनलाइन सर्विस सुरू पडोवंक सुरू my husband stopped drinking. म्हज्या घोवान सोरो पिवोवचे बंद केलें And I believe that he is completely set free. आनी हांव सत मानता ताका संपूर्ण And he has also तरेन started attending the online services. आनी ताणें ऑनलाइन सर्विस And he listened to the word of God. आनी देवाचें उतर आतां Now आयकता there is peace in the family. आतां फॅमिलीन शांती आसा. Another testimony. आनी गोंयकी I'm Nadia Paula from Dubai. नादिया पावला दुबय तावन I दिता. want to give a testimony of my 11-year-old daughter Nicole. निकोल 11 वर्सांचें चेडूं म्हजें She was unable to walk and was having severe pain in her leg. And आनी ताच्या पायांत दूख आसली आनी चलोवंक ताका जायनासलें. she attended the Konkani retreat yesterday. कालच्या दिसा कोंकणी रेतीर तें करून आसलें And our family prayed for her with tears. आनी आमची फामील आख्खीच रडोन तेच्या पासत मागताली And she was lying down and attending. आनी ते न्हिदोन रेतीर She आयकोताले. was unable to walk. जायनासलें ताचे लागीं चलोवंक. After the retreat, रेतीर जाल्या उपरांत when Nicole got up जेन्ना तें उठलें Nicole got up from her afternoon nap. आनी देनपारचो न्हीद काडून तें मातशें उठलें And miraculously she could walk with ease. आनी आडकोड नासतना मिलाग्रीनी तें Now उठलें आनी she चल्लें. can walk without any help. आनी आतां आदार नासतना कोणाचोच The ताच्या Lord has healed her. सोम्यान ताका संपूर्ण My dear brothers and sisters, प्रीतीच्या भावांनो आनी this is भयणींनो. a mighty miracle. The Lord has blessed Nicole. She was bedridden and she was unable to walk, and the whole family was praying. And after yesterday's retreat, she started walking. आनी प्रितीच्या नवडती मिलाग जावन आसा आंतुनार आसलें भुरगें 11 वर्सांचें निकोल चलोंक म्हणटा तें जायनासलें रेतीर आयकल्या उपरांत आख्खे फामिलीन मागणें केल्या उपरांत तें आपुणूच उठोन चलोंक लागलें. Another testimony. आनी गोंय Celia from Goa. आयसिलिया गोंया Praise God for every blessing I have received. आनी देवा कारगा सगळे During last Konkani retreat, 21st August, I was watching live with my family. आनी गेल्या त्या रेतीरा कोंकणीच्या ऑगस्टान हांव म्हजे फामिली सांगाताक रेतीर करून आसलें. And then my daughter's name Pearly was called out and said, your marriage is blessed. Pearly, your marriage is blessed. आनी म्हजे दुवेचें पहली म्हूण नांव काडलें आनी सांगलें तुजें काजार बेगीनूच जातलें. And I thank God because her marriage took place on this 9th of September, soon after the retreat. आनी रेतीर जाल्या उपरांत 9 तारीख सप्टेंबराचे ताचें काजार जालें. हांव देवाक आर्गां दितां. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So there is another testimony from Reshma Castellino. रेश्मा कास्टेलिनो आनी गवायकी दिता. Would like to give our testimony today. आनी एक गवायकी आयज दिवंक सोदता. We attended the Konkani retreat from Kuwait. आनी कुवेट टावन आमी कोंकणी रेतीर करून During आसलीं. the Konkani retreat yesterday, कालच्या दिसा कोंकणी रेतीरेच्या it was announced that a family with COVID-19 has been healed. आनी एक फामील कोविड-19 आतां फामिलीक From the सुटका last मेळ्ळा. 15 days, my family had COVID with symptoms. आनी गेल्या त्या 15 दिसांक पासून कोविडाची सिम्पटम म्हज्या फॅमिलीक आसली. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. And after, it was also announced my husband's name Godwin. आनी गॉडविन म्हूण म्हज्या घोवाचें नांवूय काडलें. God is blessing you. आनी अशें सांगलें देव तुका And बेसावणी we believe भरता. that he's been blessed with a job. आनी आमी सोद मानता ताका काम मेळ्ळें म्हूण. There is another testimony. My name is Rosalind. रोजलीन म्हजें नांव आनी I am गवायकी. from Mumbai, Vasai. हांव मुंबय वासाई. I was having a very bad backache आनी जायती त्रास जाताले फाटीक from म्हजे many दुख आसली. days.
जायते दीस During पासून the adoration of the Konkani retreat, आराधन जाता असताना कोंकणी it रेतीरेच्या was announced that someone getting healed of back आणि pain. कोणाकूय तरी सांगले फाटीन दुख बरी जाता And I claimed it, instantly the pain disappeared. आणि हांवें स्वत मानले म्हाका म्हूण आनी दुख पयस जाली. Another testimony. अनेक गवायकी I am Lenny Fernandez from Goa. हांव लेनी फेर्नांडीस गोंयांत हांव During the first day of Konkani retreat, पयल्या दिसा कोंकणी रेतीरेच्या on 21st August, 21 ऑगस्टान गेले ते it was म्हयन्यात announced my name. आणि म्हजें नांव काडलें. Lenny, God is blessing you. लेनी देव तुका बेसावनी I बोलता. cried and claimed it. हांव रडोन हांवें ते म्हाका म्हूण घेतलें And all the blessings and God has healed from my sickness. आनी म्हज्या दुयेंसांतलो म्हाका बरें केलां आनी देवान जायती बेसावण दिल्या. There is another testimony from Valencia. वेलेन्सिया अनेक गवायकी दिता I आपली am a witness to the mighty works of God has done for me. आनी मोठ्यो देवान वस्तू केल्यो हांव गवायकी दिता. Yesterday, as I was taking part in the Konkani retreat via YouTube live from Goa, हांव जेन्ना कोंकणी कालच्या दिसा कोंकणी करून आसलें रेती I was attending the Divine UK online, गोंयांत हांव डिवायन यूके ऑनलायन आयकतालें and it was announced. अशें सांगलें Once the adoration started, I was sharing all my worries, आनी जेन्ना एडोरेशन आराधन कॉमेंट्स जालें हांव सगळी म्हजी my अडचण्यो सांगून my आसलें plans and difficulties with Jesus. आनी सगळे म्हजे अडचण्यो म्हजे येवजण्यो जेजूक As सांगून I was आसलें. sharing all these with Jesus, जेन्ना हांव हें सगळें जेजूक सांगतालें my name Valencia was called out, त्याच घोडेक म्हजें नांव वेलेन्सिया saying म्हणून उलो Jesus मारलो is blessing me. की जेजू म्हाका बेसावां दिता म्हूण I सांगलें. claimed the blessing. हांवें ती बेसावां म्हाका म्हूण मानून घेतली Soon after my name was called out, आनी म्हजें नांव काडल्या उपरांत रोखडेंच my father's name Pedro was also called out, म्हज्या बापायचें पेद्रूचें नांव अशें काडलें and God is blessing him too. आनी पेद्रूकूय देव बेसावांनी And my भरता म्हूण. papa got healed. आनी म्हज्या पायक बेसावांनी पेकोवणी मेवली. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. This is Margaret DeCosta from Pune. मार्गरेट डिकॉस्टा पुणे तावन सांगता. For the last 14 years, I have been suffering from spondylitis. आनी गेले ती 14 वर्सां पासून म्हाका And also spondylosis last आसलें. year met with an accident. गेल्या त्या वर्साकूय म्हाका एक्सिडेंट अपसोय And my जालो right side was hurt. आनी म्हज्या उजवे वाटेन दुख But आसली. today during the adoration पूण आयज सुरवातेकूच तावन in the Konkani retreat, कोंकणी रेतीरा it was announced that someone is being healed of both pain, आनी कोणाकूय तरी both spondylitis and right side shoulder. आनी कोणाकूय तरी स्पॉन्डिलॉस आनी उजवे वाटेन दुख जाला ताची पेकोवणी And मेळल्या म्हूण सांगलें. instantly I experienced the healing power आनी त्याच घोडेक पेकोवणीची शक्ती म्हजे भितर येता ती and भोगली. pain has disappeared. आनी सगळी म्हजी दुख पयस जाली. There is another testimony from Dominic Barreto. आनी एक गोंयकी आसा डॉमिनिक बारेटो. I was badly waiting for the call from the agency. I had applied for the job एजन्सीक हांवें कामाक पासत अप्लाय केल्लें त्या एजन्सीच्या फोनाक हांव रावतालो for a long time. जायतो वेळ पासून हांव And as soon रावतालो as the retreat finished yesterday, आनी जेन्ना कालच्या दिसाक रेतीर I खबर जालो received the phone call. आनी म्हाका तो फोन आयलो. And there is another testimony. आनी एक गोंयकी My grandmother Ludina Gurjavo got healing from the Konkani retreat today. आनी कालच्या दिसाक म्हजे लुडदिना गुरजांव तिका पेकोवणी मेवल्या She can now lift her right hand up and her back pain is also gone completely. आनी तिच्यानी उजवा हात वयर काडूंक जाता आनी फाटीची दुखूय बरी जाल्या Another संपूर्ण. testimony. आनी I am गोंयकी Mrs. Clementina Mendes from Hyderabad. क्लेमेंटिना मेंडिस हैदराबाद इंडियेक सावन I सांगता. received healing touch today when it was announced during the Konkani retreat that a person suffering from asthma is healed, and I instantly got healed. आनी आस्मा उस्मणीची पिडा जाल्या म्हूण अशें रेतीराक सांगलें आनी त्याच वेळार ती म्हाका पेकोवणी मेवली. Another testimony. I am from Goa. During the live streaming of first day Konkani retreat yesterday, it was announced someone with urinary infection is healed. आनी हांव गोंयांत तावन सांगता कालच्या दिसा कोणाक सांगलें मुताची मुतोंक जायना त्रास जातात पेकोवणी मेवल्या. I claimed it for myself and I'm healed now आनी completely. ती म्हाका म्हूण हांवें घेतली आनी संपूर्ण तरेन पेकोवणी मेवली. My name is Daryl Fernandez. डेरिल फेर्नांडीस म्हजें नांव. There is another testimony from Cheryl Fernandez. शेरिल फेर्नांडीस आनी गोंयकी दिता. I've been blessed by Lord Jesus many times. सोम्या तावन जायते पावटी म्हाका I'm Cheryl Fernandez from Goa. शेरिल फेर्नांडीस गोंया इंडियेक तावन. As it was doing praise and worship was done yesterday,
कालच्या दिसाक आराधन आर्गावाकाणी My name was called out. मोचे नाव उच्चारले Cheryl, that God is blessing you. शरील देव तुका बेसवान दिता And I claimed it for me. आणि मोचे पासत हांवें As the घेतले name was called out, I felt a current passing through my body. जेन्ना मोचे नाव काढले तेन्ना एक शक्ती मोचे कुडीत I भितर burst out crying. हांवें रडोंक सुरू I केलें could not stop for 5 minutes. 5 मिनिटां पासून रडचें बंद करूंक जालें And ना now I am blessed. आता म्हाका बेसवां मेळ्ळ्यान Another testimony, I am Liberata Rodriguez from Abu Dhabi. लिबरेता रॉड्रिगीस अबुधाबी सन गोंयकी दिता My husband Johnny Tor Rodriguez was suffering from high BP and kidney problems. म्हजो घोव जॉनितो रॉड्रिगीस बीपी वाडटाली आनी किडनीचो प्रश्न आसलो Resulting in swollen legs which looked as thick as the elephant's legs. आनी इतले मोठे होतयाचे पांय कशे तितले पांय सुस्ताले Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया On 23rd August, 23rd ऑगस्टान I attended a retreat आनी एक रेती हांवें केलो praying for his legs आनी ताचे पांया and पासून all the other मागताले. health related problems. आनी सगळ्या पिडे पासून After the 3 days 3 days 3 दीस जाले of उपरांत the retreat, रेतीरेचे I noticed that his swelling has reduced significantly. आनी हांवें पळयलें की खेरीत भाशेन ताचे पांयांची सूज देंवल्या Now it looks normal. आनी आतां ते सारके भाशेन पांय जाल्यात It has been normal till now. आनी आतां पासून ते सारके And पांय there is जाल्यात. no problem at all. आनी आतां कसलोच प्रश्न ना Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. थँक यू जीसस There is a testimony from Sonia Fernandez. सोनिया फेर्नांडीस गोंयकी दिता Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. हालेलुया I experienced the presence of Jesus during the holy hour of the Konkani retreat. आनी पवित्र वर जाता आसतना जेजूचे आजीरपण हांवें कोंकणी रेतीराक I भोगलें. was extremely in pain and almost for past 3 months or more, and I was overthinking of my elder sister that she is against me and not talking to me properly, and this happened when we fought in the month of June. आनी हांव म्हजे भयणी लागीं उलय नासलें आनी बोगसूंक जाय नासली कित्याक आमी जुन्याच्या म्हयन्यान दोगांय झगडलीं And I was going through a deep pain in my heart. आनी जायती दूख म्हज्या काळजान आसली But during the adoration session, when I experienced Jesus, He was standing right in front of me. आनी जेन्ना आराधनाच्या वेळार जेजूक हांवें अणभवलो तो म्हजे सायडीनूच उबो आसलो And He told me to forgive my sister. आनी म्हजे भयणीक बोगशी म्हूण And ताणें I म्हाका cried. सांगलें. I also experienced that my whole body was shivering. हांव रडोंक लागली म्हजी आख्खी कूड हालोंक लागली And I also saw a bright light coming to me. आनी एक व्हडतो उजवाड म्हजे सरशी येता तो I हांवें felt पळयलो warmth and Jesus was hugging me. आनी म्हाका ऊब दिली आनी जेजून म्हाका वेंग मारली तें भोगलें Now I feel full of peace. आनी जायती शांती म्हजे सगळें आतां आयल्या Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड There is another testimony from Ancila D'Souza. अनसिला डिसूजा आनी आपली गवायकी दिता And during the yesterday's Konkani retreat, कालच्या कोंकणी रेतीराक after exposition of the Blessed Sacrament, I cried a lot. पवित्र साक्रामेंताचें आराधन सुरू जाल्या उपरांत हांव जायते Heavy रडलें. burden from my heart is taken away. आनी जायतो भार म्हज्या काळजान आसलो तो I देवान could पयस forgive काडलो. everyone. म्हज्यानी सगल्यांक भोगसूंक जालें And my neck pain and back pain which was suffering from, I was healed completely. म्हजी गोमटेची दूख आनी फाटीची दूख जायती दूख आसली ती संपूर्ण तरेन पयस जाली There is another person, Janet. जेनेट गवायकी दिता During the adoration, my name, Janet, Lord is blessing you. It was announced. आनी आराधनाच्या वेळार जेनेट सोमी तुका बेसवानी भरता म्हूण सांगलें And I could forgive all my enemies. सगल्या म्हज्या दुस्मानाक हांवें भोगसूंक God जाली gave me gift of tears. आनी देवान म्हाका देणें दिलें दुखां घडोवचें And another testimony, Velonia from Goa. वेलोनिया गोंयांत हांव इंडियेक आनी गवायकी During the adoration yesterday, during Konkani retreat, कालच्या आराधनाक कोंकणी रेची I was healed from ear pain and I claimed for myself. कानान दूख जाताली कानान दूख आसली The म्हाका pain has disappeared instantly. ती दूख नान जाली म्हूण म्हाका भोगलें आराधनाच्या My वेळार dear brothers and sisters, we have so many testimonies like this. प्रितीच्यानो जायत्यो गवायकी असल्यो आसात And my dear brothers and sisters, we are going to enter into the holy adoration. पवित्र आराधनान आमी भितर सरतले आतां Let's all kindly kneel down. आनी आमी दिमी घालुया Welcome Jesus into our midst. जेजूक आमचे मदें काम The Lord is blessing everyone right now. सोमी आमकां सगल्यांक Sing together or worship God. आराधन गायन करून He is देवाक coming आर्गां- to you right now. ह्या वेळार तो तुजे सरशी येता Everybody sing together. सगलीं आमी गायन करुया Nothing is impossible for our Lord Jesus. सोम्या लागीं जायना म्हटलें कांयच ना He is blessing everyone. तो आमकां बेसांवांनी भरता Let us thank the Lord. सोम्याक आमी आर्गां दिवया He will never abandon तो you. आमकां केन्नाच सांडचो ना He will never leave तो you. आमकां केन्नाच सोडचो ना Let's sing together. सांग गायन करुया
sorwonda Jesu mozo kaklutsa Jesu mozo od mozo salvakrelo Može paso kalvardongra kursarmelo sorwonda Jesu mozo kaklutsa Jesu mozo od mozo salvakrelo Može Jesu može paso kalvardongra kursarmelo Može kalisto može doleto Bodole tuđa Boga plano Avako mozo Jesu motuzo Vezona ketna tumo Može kalisto može doleto Bodole tuđa Boga plano Avako mozo Jesu motuzo Vezona ketna tumo sorwonda Jesu mozo kaplutsa Jesu mozo Let's look at the Lord. या वेळार सोम्याचेर नदर मारूया Let's feel His presence. ताचे आजीरपण या वेळार आमी बघूया Let's feel He is standing inside your home. आणि तुझ्या घरान भितर तो उबो आसा बघूया Može paso kalvardongra kursarmelo Može doleto Bodole tuđa Boga plano Avato mozo Jesu motuzo Vezona ketna tumo Može karizmo Može doleto Bodole tuđa Boga plano Avato mozo Jesu motuzo Vezona ketna tumo We have heard the powerful testimonies. आणि ओट्यो गवायकी आमी आयकल्यात The same God is here with us. आणि ह्यो गवायकी आयकल्यात केल्ल्यो तोच देव हांगा आसा If the Lord can heal your friends, your brothers and sisters, जरी तर इत्याच या सोम्याच्यान आमच्या भाव भयणांक पेकोवणी दिवंक जाता He can also heal you. आणि ताच्यानी तुका आनी म्हाकाय पेकोवणी दिवंक जाता Believe in the Lord. आणि सोम्या सोवे भावार दवर Never give up. आणि सोडून दिनाका Pray unceasingly आणि थांबनासतना मागणे and कर have faith in the Lord. आणि ताचेर भावार्थ दवर He will not give up. आणि सोडून दिनाका He is a God who keeps His promises. आणि तो जावन आसा देव आपले भासावण्यो पूर्ण करता As we come together as a family to worship the Lord, आणि जशे भाशेन आमी सांगाताक एकठांय जाता देवाक आराधन वाकाणी करूंक let's declare it is the Lord who brought us this far. आणि आमी सांगूया की सोम्यान आमकां इतल्या पयस पासून ओडून As a हाडल्यात family, let us be grateful आणि एक घराबो कसो देवाक आर्गां दिवया for every blessing that we have received, जे दर एक बेसांव आमी देवातावन घेतलां for the gift of finances, आणि आमच्या पयशांचे देणे for the good health, आणि एक बरी भलायकी for our children, आमच्या बरी भुरग्यां for पासत anything good आणि जे कितें बरें आमी घेतलां came from our God. ते सगळे सोम्यातावन आयलां Let's worship the Lord. आणि देवाक आमी If आराधन possible, करूया as a family, kneel down and lift both your hands. एक घराबो कसो दिमी घालात आणि हात वयर काढात As they will continue to sing, we will continue to worship the Lord. आणि आमचे गायन मंडळ गायन करतले स्लोली आमी देवाक As a family, use the gift of tongues and worship the Lord. आणि जिबेचे देणे आसा जाल्यार फामील कशी उजार For the करात times आणि we did not worship the Lord, आणि ज्या वेळार तुवें देवाक आराधन करूंक ना
For the times we were just taking things for granted. आणि आम्ही सगळे वस्तू देवातावन घेतल्यात आणि चालत्यो म्हणून घेतल्यात Just simply thinking it's our hard work that brought us this आणि far. आम्ही चिंतला की आमच्या कामावरवी बेसव आमकां Let's मेळ्ळें. repent and praise the Lord. आणि देवाक आमी दुख पातकाची दुख धरूया आणि Let's say देवाक you आराधना are the दिवया. source of all my blessing. आणि ताका सांगूया तुझे तावन सगळी बेसव Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shala bahala bandira bahala rabari. Lord, we love you. Bahala bahala bandira bahala. Lord, we love you. We praise you. We worship you. We adore you. Lord, we give you all glory and honor. Lord, we give you all worship and adoration. Lord, we give you all victory, power and dominion. Shindira bahala rabariya, batira bahala rabariya. Shala bahala bandira bahala rabariya. Sara bahala bandira bahala rabariya. Shala bahala bandira bahala rabariya. Lord, we love you. We praise you. We worship you. Lord, we give you all glory and honor. Shala bahala bandira bahala bandira bata 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 bata. Shala bahala bandira bahala bandira bahala rabariya. Shara bahala bandira. Let all the hidden blocks be removed. Hala bahala bandira bahala rabari bandira bahala rabariya. मुश्किल महादी पे Please repeat. My Lord Jesus, I thank you so much. मोजे फाटल्यान म्हणात मोज्या सोम्या जेजू हांव तुका आर्गां दितां My Jesus, I thank you so much. मोज्या जेजू हांव तुका आर्गां दितां My Jesus, I thank you so much. मोज्या जेजू हांव तुका आर्गां दितां My Jesus, I thank you so much. मोज्या जेजू हांव तुका आर्गां दितां For my family, my Moja- Jesus. मोज्या घरा मोज्या जेजू हांव तुका आर्गां दितां Together you have to respond for every thanksgiving that I raise for you. आनी तुवें पाद्री म्हणटा तितल्याय उतरांक तुवें म्हणोंक जाय मोज्या जेजू हांव तुका आर्गां दितां व्हडल्यान For my family, मोज्या घरा बेपासत मोज्या जेजू for my family, मोज्या घरा बेपासत for my children, मोज्या जेजू हांव तुका आर्गां दितां for my family members, मोज्या जेजू for my children, मोज्या भुरग्यां पासत for my job, मोज्या कामां पासत for my finances, मोज्या पयशां पासत for my healing, मोज्या पेकोवणे पासत for my education, मोज्या शिकपा पासत for the country where I live, जगा देशांत हांव जियेतां for all my finances, मोज्या सगळ्या पयशां पासत for all my sicknesses, सगळ्या मोज्या पिडे पासत for all my burdens, सगळ्या मोज्या बारा पासत for my house, मोज्या घरा पासत for my car, मोज्या गाडये पासत for all my prosperity, सगळे मोज्या बेसांवा for पासत anything good in me, सगळे बरे मोज्या भितर आसा ताचे पासत for the studies of my children, मोज्या भुरग्यांच्या शिंगपा पासत for their job, फो तांच्या कामां पासत for the grandchildren, मोज्या नातरां पासत for all the financial breakthroughs, फो सगळ्या पयशांची अडचणी सुटका for our पासत good health, मोज्या भलायके पासत for all the exams we passed, सगळे एक्झामी हांव पास जाला तांचे for पासत all the degrees we achieved, सगळ्यो डिग्री हांवें घेतल्या तांचे पासत for the food and accommodation, मोजे जेवणा पासत आनी रावपा पासत for the Christian faith, क्रिस्तांवांचो भावार्था for all पासत the unseen blessings. दिश्टी पडनासल्या सगळ्या बेसांवा पासत Lord Jesus, सोम्या जेजू if there is anything good in me, कितेंय म्हजे भितर बरें आसा जाल्यार in my family, म्हजे फॅमिलीन आसा जाल्यार it's because of you. ते फकत तुका लागून My Jesus, म्हजे जेजू I don't deserve anything. म्हजे पासत कांयच म्हणटा ते म्हाका फावो न्हय I can see a pregnant woman keeping her hand on the womb and praying for the unborn baby. दर्शन पाद्रीक दिश्टी पडटा एक गोरबेस वस्तोरी आपल्या भुरग्याच्या पोटाचेर हात धरून भुरग्या पासत मागता You are earnestly praying. आनी खरेपणी काळजान तावन God is मागता blessing you and the unborn baby. आनी भुरग्यां भितर आसा कुसव्यान आनी तुकाय देव बेसांनी Somebody भरता have piles, you have tried several treatments, the Lord is healing you. आनी पायल्स कोणाक प्रश्न आसलो जाय ते वखदां केली कांयच बरेपण मेळोंक ना Somebody with a tailbone pain, God is healing you. आनी टेल बोनांक फाटीच्या टेल बोनांक दूख आसली देव पेकोवणी दिता God is calling
and blessing Moses, hugging him with great love. मोइसेस म्हूण कोणाक देव बेसांवांनी भरता ह्या नांवांच्या भावाक आनी देव वेंगोयता. Somebody, your left hand is being removed from the shoulders. You have some kind of problem. God is fixing it properly. आनी तुज्या उजव्या हातान भायर सरला हात तुजो आनी प्रश्न आसा देव तो सारको करता भितर घालता. And somebody, you have severe abdomen pain. God is healing you. आनी जायते त्रास पोटान कोणाकूय तरी दूख आसा देव तुका पेकोवणी मेळटा. Somebody, you met with accident some years back and you had problems on the bones. God is healing you. आनी जायत्या वर्सां फाटीं कोणाकूय तरी होपसो एक एक्सिडेंट जालो आनी हाडांनी दूख आसली प्रश्न आसलो देव तुका पेकोवणी दिता. The moment you say thank you, आनी ज्या घोड्याक तूं आर्गां देवाक दिताय thousands of blessings are added unto you. आनी हजारांनी बेसांवां तुज्या जिवितांत भितर सोंपतात. What does angels do? आनी आंच बोडवे कितें करतात काय Thanking and praising. देवाक फकत आर्गां आनी वाखणी दितात. Do they have no needs? आनी तांकां गरज ना काय But they know तांकां गरज ना पूण ते जाणात every need will be added आनी सगली गरज तांची पूर्ण to जातली those who are grateful. जी कोण उपकारी काळजान असतात. Let's kindly thank, we'll kindly stand. आनी उबी रावया आसा थंय We say thank you to the Lord. आनी देवाक आर्गां दिवया गायना Clapping our hands, आमचे ताळयो मारून singing and dancing. आनी गायन करून नाचून Let the angels see. आनी आंच बोडव्यांनी पडोवन दी We are also grateful like them. आनी तांचे भाशेन आमी उपकारी Let देवाक Abba Father feel आनी आबा फादरक बोगोन दी आबा we are बाबा grateful people. की आमी देव उपकारी मनशां Let म्हूण Jesus feel आमी जेजूकूय बोगोन we दी have not forgotten him. आमी ताका विसरूंक ना Let म्हूण the Holy Spirit feel आनी पवित्र आत्म्याक बोगोन दी we are grateful. आमी उपकारी. Kindly stand, clap your hands, sing, dance, and say thank you to the Lord. उबी रावया नाचून गावून ताळयो मारून हे गायन करूया. It's also important to say sorry to the Lord आनी हेवूय गरजेचें जावन आसा आमी पातकाची दूख धरूंक and ask His forgiveness आनी ताचे बोगसणे मागूंक for the sin of ingratitude, आनी जे अनुपकारी काळजां आमी आसली for unfaithfulness, आनी अविश्वासीपण आमचे भितर for आसलें unbelief. आनी आमी स्वतमानी नासल्यो Let us be sorry to the Lord. आनी ह्या वेळार देवाक आमी बोगसणे Let's मागुया say sorry to the Lord. आमी देवाक सांगुया आमकां बोगस The म्हूण Lord is waiting to show mercy to us. आनी देव रावता आमचे सगळे काकलूत दाखोवंक. Remember, the father was waiting for the prodigal son to return. उगडास दवरया बाप रावतालो बापूय वेचीक पुताक परत येवंक. After breaking all the 10 commandments, सगळे 10 मानामेंत पाडी नासतना रावल जियेलो. the only small thing the prodigal son did, एकूच धाकटी वस्त ताणें केली saying one small word, आनी एकूच धाकटें उतर ताणें म्हटलें sorry, आनी बोगोस sorry, बोगोस sorry. बोक्षी.
It was enough for our great God. आणि आमच्या व्हडत्या देवाक एकूच उतर पुरो We आसलो can find no one like our God. आणि आमच्या देवा सारको आनी कोणूच आमकां मेळना Full of goodness, आणि सगळे बरेपण ताचे full भितर of आसा compassion, काकलुतीचो आमचो देव जावन full आसा of mercy. आणि काकलुतीचो देव With जावन one आसा small story, आणि एकूच बोगोस म्हणटा ते his उतर heart melts. आणि ताचे काळीज He- मुरळलें He forgets all your sins. ताचे काळीज मोव जाले सगळी तुजी And he पापकां तो hugs you विसरलो with great love. आणि व्हडत्या मोगान तो तुका वेंगोयता Where else we go? खंय म्हूण आमी वेतले Who else will help us? कोण आमकां आदार दितलो I'm sorry, आणि म्हाका बोगोस my सोमया. Jesus. मोचे जेसू I'm so sorry. बोगोस म्हाका Kneel down. दिमिंगा If you are as a family, kneel down. गरोबा कसो There are many failures in our family. आमच्या फॅमिलीन जायते As- अडचणी आसा As parents, you failed your children. आणि तुम्ही कोरी नासली जायते वस्त As तुमच्या children, भुरग्यां you सवय. failed your आणि parents. भुरगीं जावन तुम्ही चुकल्या You have given bad examples. आणि एक एक्झाम्पल वाईट तो तुम्ही दिला As a family, we failed our God. आणि आमच्या देवाक एक फामील कशी आम्ही We वाईट did केला not even pray together as a family. एक सांगाता घराबो कसो आम्ही मागणे पासून करूंक For ना. us, it was job and money. फकत आमकां काम आणि पैसे करचे मन असले There are thousands of things we have to say sorry to the आणि Lord. वजन आणि वस्तू ज्यो आम्ही करूंक ना या वेळार बोगोस म्हणून आम्ही जेजूक सांगूया The grave sin of ingratitude. आणि एक व्हड ते पातक जावन आसा आम्ही अनुपकारी जाल्या Kneel down. दिमिंगालात बोगोस म्हाका सोमया जेजू Even I am kneeling down. पाद्री म्हणटा हांवूय दिमिंगालता बगसोणे मागुया The moment we started saying sorry to the Lord, आणि जे गोडेक आम्ही सोम्याक बोगोस म्हूण मागोंक सुरू केले I could see the Lord was coming, and you have all become small little boys and girls, and He was hugging you and kissing you on your forehead. आणि पाद्रीक दर्शन दिसती पडलें तो म्हणटा म्हाका पळोवंक मेवलें तुमी धाकटी भुरगीं कशीं आसात ताचे मुखार आणि तो सगल्यांक येवंक तुमकां वेंगोयता आणि आपल्या कोपलाचे उमावून घेता And He started to say something in your ears. आणि तो तुमच्या कानान कितें तरी तुमकां सांगूंक ताणें तयार And what करूंक did He लागलो say? आणि कितें ताणें म्हटलें काय Some of you are not able to discern. गोडे जायते जाणांक तुमकां कळना कितें सांगता तो I'm going to interpret it. आणि पाद्री ह्या वेळार तुमकां सांगतलो तो तुमकां कितें सांगतालो A family was praying to shift from the city
where you are and you want to move to a countryside, you were confused what to do. The Lord is approving this decision. You can move to the countryside with your children. आणि एक गोराबाव आसा तो शारांत रावताली पूण तुमी गांवच्या सायडीन वचोंक चिंताली पूण तुमी नोको आसली देवाची खुशी जाल्यार पूण देव म्हणटा तुमी वचोंक जाता त्या गांवांत तुमी हुंय वचोंक सोदता थंय. You are attending this service from the United States. आणि युनायटेड स्टेट्स ह्या देशांतावन तुमी रेतीर कोत्तात. The Lord is just telling आणि सो मी तुमकां सांगता how much time you spent to do makeup, my daughter. आणि कितलो वेळ तुवें सारलो काय मेकअप करूंक म्हजे दुवे. Just a portion of it, sit before me and pray. आणि ताचो अर्दो वांटो तूं म्हजे सांगाताक तर बसोन मागणें कर. Some are so concerned about your beauty, the way you look. आणि जायत्यांक जाणांक आपूण कशे भाशेन दिसता ताचें पडलें आसा सगळ्या वेळार. The Lord is telling, look at me आणि सोमी म्हणटा म्हाका पळय and you will become beautiful. आणि तुमी सोबीत सुंदर जातल्यात. This is through Psalm 34:5. He is telling. आणि कीर्तन 4:5 वड. Don't do any makeup. कितेंच मेकअप करची गरज ना. Look at me. फकत म्हजेर नदर मार. Look to him and be radiant, so your faces shall never be ashamed. म्हाका पळय वाच. ताचे दोळे लावून रावतात ताचेर दोळे लावून रावतात तेन्ना तुमी संतोषान मुरगोडटात. तेन्ना तुमी संतोषान मुरगोडटात. And you- तोकली पोंदाक घालून तोकली- तुमकां कोदींच पडचें ना. तोकली पोंदाक घालूंक तुमकां केदींच पडचें ना. You will have natural beauty. आणि नॅचरल ब्युटी बरी सोबीत सुंदराय तुमचेर येतली. Like light will come from your face. आणि तुमच्या तोंडाचेर बरो पवित्र उजवाड येतलो. The makeup you have to do is to look at the Lord. आणि मेकअप म्हणटा तो फकत तुवें जेजूक पळयत रावंक जाय. How much time you spend. कितलो वेळ पासून तूं सारताय. God is also correcting a child that you are using so much into social media, spending a lot of time. आणि एका भुरग्याक देव सांगता सोशल मिडिया तातूंत जाय ते तूं वापरताय आणि जाय तो वेळ विबाडटाय. Every time after you use the social media, you get angry and irritated. आणि दर एका पावटी तूं ते सोशल मिडिया पळयता तुका राग येता आणि तिडोक येता. You feel you wasted your time. आणि तुका भोगता की तुवें वेळ विबाडलाय म्हूण. The tree is known by its fruit. आणि एका झाडाच्या फळाक पडोवन झाड कितें तें कळटा. Your own conscience is telling you it's not useful. आणि तुजेंच कुसियेंस तुका सांगता हें कित्याकूच उपकारो नासलें. Your studies are blocked. आणि तुजें शिकप तुज्यांनी करूंक Your जायना. performance is going down. आणि तुजें शिकपान तूं सोकला पडलाय. Keep it away. आणि सगळें पयस दवर. Somebody is praying for her sister, आणि कोणी तरी आपल्या भयणी पासत मागता. Samantha. आणि समेनता ताचें नांव. And the Lord is answering the prayer for Samantha that is done by her sister. आणि देव मागणें आयकोता समेनता पासत जे समेनताचे भयणीन केलां. Many pray in this retreat, the wives pray for the husbands to stop alcoholism. आणि जाय त्यो वस्तुऱ्यो आपल्या घोवा पासत सोरो बंद करूंक ताणी मागतात. You are shedding tears and praying. दुकां घडोवन तुमी वस्तुऱ्यो रडटात. More than 34 people have been delivered from this 30 alcoholism. आणि 4 ओदिकूय भावांक शक्ती दिल्या देवान सोऱ्यांतली सुटका मेळोंक. There are also some ladies addicted to this. The Lord is delivering them. जायते जाणां वस्तुऱ्यो आसात जी सोऱ्यान लोबदल्यान देव तुमकां सुटका दिता. A wife is also having drinking little, but the husband is drinking double. The And- Lord is asking the wife, you stop and I will touch your partner. आणि वस्तोरी पियेता थोडें भोव अर्दें पूण घोव दोबरादान पियेता तो देव वस्तोरेक सांगता तूं पयलें बंद कर आनी मागीर हांव तुज्या घोवाक हात लायतलो. All those who are into this alcoholism, आनी जी कोण सोऱ्यांत लोबदल्यांत surrender your life to the Lord. तुजें जिवीत सोम्या सोवे समर्पण दी. Wherever you are, kneel down, lift your hands as you surrender this to God. आनी खंय तूं आसूं दिमी घाल आनी हात वयर काड एक कुणा कशी समर्पणाची. And destroy all the alcoholic bottles, even if you have kept it for decoration. Remove it, destroy it in Jesus' name. आनी जेजूच्या नांवान सगल्यो सोऱ्याच्यो बॉटलींचो नाश कर. तुवें त्यो फकत चौकेशीन बेश्ट्योच पासून दवरल्यात जाल्यार देवाक ते मानवना. The Lord is asking you, do you
want your children to be alcoholics. आणि देव विचारता तुझ्या भुरगे बेबदे जाल्ले तुका जाय. You say you love your children so much. तू म्हणटाय तुझ्या भुरग्यांचो तू जायतो मोग करता. For their sake, destroy the alcohol. आणि तुझ्या भुरग्यां पासत तरी तुवें तो सगळो भायर उडोवंक जाय. God is blessing more than 7 childless couple. You are attending this retreat for the fruit of the womb. आणि 7 जाण अधिकूच भुरग्यां नासले जोड्यांक देव बेसवांनी भरता कित्याक तुमी हो रेतीर कोत्तात भुरग्यांच्या बेसवां A पासत. couple is thinking of doing IVF or going for adoption. God is telling, no, I will bless you with your own child. IVF करूंक एक जोडें चिंता हो भुरग्याक पोसूंक पूण देव म्हणटा ना हांव तुमकां बेसवांनी भरतलो. The parents are praying for a child who is 3 years and not yet talking. God is blessing and opening the tongue of this child. आणि एका भुरग्या पासत 3 वर्सांच्या आवय बापूय मागता कित्याक तें भुरगें उलोयना देव त्या भुरग्याक हात लायता उलोवंक कुरपा दिता बेसव दिता. A girl stopped talking to the dad आणि एक चेडो आपल्या बापाय लागीं उलोवचें बंद केलां because of anger and fear. आणि भिरांतेक आनी रागान. God wants you to forgive the dad. Go and hug him immediately. आणि देव तू चेडवाक देव सांगता बापायक बोक्षी वच आणि तुझ्या बापायक वेंग मार. Your love can change your dad. आणि तुझ्या मोगान तुझ्या बापायक बदलूंक जाता. You also have a duty to pray and bless your dad. आणि तुका एक काम आसा कार्य आसा तुझ्या बापायक पासत मागणी करून बेसवांनी भरूंक. And Jesus will appreciate you. आणि जेजूक ते मानवतले. God is asking a girl who is in a relationship with a non-Christian boy. The And- Lord wants you to stop this relation. आणि एक चेडो आसा तो नाटे संबंधान जियेता मोगान जियेता एका ओ क्रिस्ती चेड्या लागीं देव म्हणटा तें बंद कर. देव तुका बंद करूंक सांगता. A girl in a friendship with a non-Christian boy. आणि एक चेडू जे मोगान आसा एका ओ क्रिस्ती भावाच्या The parents are crying and praying. ओ क्रिस्ती चेड्याच्या आणि ती आवय बापूय रडोन मागतात. The Lord is asking this girl to read Daniel chapter 2 verse 43. आणि डॅनियलाच्या बुकान 2 वेसवारान 40 आणि 3 वड वाचूंक देव या चेडवा लागीं मागता. Daniel 2:43. डॅनियलाच्या बुकान 2 वेसवारान 40 आणि 3 वड. As you saw the iron mixed with the clay, so will they mix with one another in marriage, but they will not hold together, just as iron does not mix with clay. त्या भायर लोखंड आणि माती लोखंड आणि माती मातयाच्या आयदनांनी मातयेच्या आयदनांनी मिसळ जाली तुवें पडयल्या. तुवें पडयल्या. मुणगे ही दोनूय राज्या लग्ना संबंधान मिसळ जातली. पूण जशें लोखंड आणि माती सोदूंक जायना तशी ती एकवटान उरची नात. God is giving you this inspiration आणि हे देवाचें उतर देव तुका दिता because He knows everything about you. कित्याक ताका खबर आसा सगळें तुज्या जिविता वयर. He wants you to stop this relationship. आणि हो संबंध बंद करूंक देव तुज्या लागीं मागता. But in certain cases, God can permit it provided you bring your partner to the Catholic faith. आणि थोड्या संबंधांनी देव तें परवानगी दिता फकत एक कारणाक लागून त्या तुज्या ओ क्रिस्ती सांगात्याक तूं क्रिस्तावान भितर काडीत जाल्यार. But in your case, it is different. पूण तुजे गोतीन दुसरें जावन आसा. God is blessing Roberta, आणि रॉबर्टा म्हणून देव बेसवांनी भरता. Chelsea, चेल्सीक देव बेसवांनी भरता. मिलिसेंट देव बेसवांनी भरता. अगस्ताक देव बेसवांनी भरता. सोफियाक देव बेसवांनी भरता. जोशुआक देव बेसवांनी भरता. नोएलाक देव बेसवांनी भरता. विलियमाक देव बेसवांनी भरता. मिशेलिनाक देव बेसवांनी भरता. काल्विनाक देव बेसवांनी भरता. कॅथरीनाक देव बेसवांनी भरता. फ्रँकाक देव बेसवांनी भरता. मर्लिन तुका देव बेसवान दिता. पियोलिन देव तुका बेसवान दिता. पेपेचुआ देव तुका बेसवान your दिता. intentions have been heard by the Lord. आणि सगळी तुजी इंतेसावान देवान ऐकले. There are more than 17 people who have deep pain because of the death of your family member. आणि 17 जावन अधिकूय तुमकां जाय ती तुमच्या काळजान दुख आसा कित्याक तुमच्या कोणी तरी मोगाचो मेला देखून. Until today you have not accepted the death of your family member. आयज तावन पासून तुवें तुज्या गोरच्याचे मेलाताचे मरण देवाच्या हातांतले स्वीकार करूंक ना. Release them.
आणि तांकां सुटका दी. They came from Jesus and ती- they have gone back to Jesus. ती जेजू तावन आयल्यांत आनी परत जेजू सोवें गेल्यांत. And God is asking Regina to release her husband. आनी रेजिना ह्या वस्तुरे लागीं देव मागता तुज्या घोवाक मेला ताका सोड. Your husband is with God. आनी तुजो घोव देवा सोवें आसा. There are many with food allergy. आनी जेवंक जायना तरेतरेचें जेवण जायते जाणांक एलर्जी जाता तसलीं आसात. God is healing you. देव तुका पेकोवणी दिता. And God is asking parents to stop fighting. आनी आवय बापाय लागीं देव मागता झगडीं करचें बंद करात. You say that your children cannot study properly. आनी तुमी म्हणटात भुरग्यां लागीं शिकोवंक सारकें That जायना. means they are not performing well. आनी हाचो अर्थ तांचो रिजल्ट बरो येना. Because you are fighting. कित्याक तुमी आवय बापूय झगडतात. Because you are drinking alcohol. कित्याक तुमी सोरो पियेतात आनी झगडीं Your करतात. child is so much afraid. आनी तुज्या भुरग्याच्या काळजांत भितर भिरांत आयल्या. Stop this and your children will do better. भुरग्यांचे फुडें झगडोवचें बंद करात आनी तुमची भुरगीं बरे भाशेन God शिकतलीं. is blessing a catechism teacher. कॅटिकिझम दोतोन शिकयता एके टिचरीक देव बेसांवान You are दिता. so faithful in serving God. आनी देवाचें काम करूंक तूं विश्वासी जावन Many आसा. with the severe arthritis, God is healing you. आर्थरायटिसाची गांठीनी दुखाची पिडा देव सुटका दिता. God is telling a young man, all gods are not the same. Jesus is the only आनी Savior. एका तरणाट्या भावाक देव सांगता सगळे देव एकूच न्हय फकत जेजू एकटोच देव जावन आसा. There are many with the severe shoulder pains, God is healing आनी you. बुजांनी दुख असली जायते जाणांक देव पेकोवणी दिता. A wife, a lady is thinking of committing suicide because of the unfaithfulness of the husband. आनी घोव अविश्वासीपणान जियेता देखून एक वस्तोरी चिंता जिवीत सोंपयल्यार बरें. You have caught your husband cheating you. आनी तुवें तुज्या घोवाक धरला सारको तो तुका नागोयता तुजे फाटल्यान वायट वस्तू You are करता. thinking of committing suicide. आनी तुका दिसता तुवें तुजें जिवीत सोंपयल्यार बरें म्हूण. But the Lord is telling you, पूण सोमी तुका म्हणटा you have a duty to convert your husband. तुका एक काम आसा व्हडतें काम तुज्या घोवाक बदलचें. 1 Corinthians 7:14. आनी पयले कोरिंथकारांचे चिठीन 7व्या The वेसनान 14वी unfaithful वड. husband will be made holy by the wife. हो विश्वासी घोवाक पवित्र कोत्तलो ताची बायल. God is also asking a girl to forgive the boyfriend who cheated on her. आनी एका चेडवा लागीं देव मागता तुका तुज्या न्हवऱ्यान सोडला ताका भोगोस. God is asking a girl, stop cheating boys. आनी एका चेडवा लागीं मागता चेड्यांक बेश्टेंच गुंडावन तांचेर वायट करप तें सोड. Why do you take money and gifts from different boys? आनी कित्याक तूं तांचो मोग करता म्हूण सांगता आनी देणी आनी पयशे स्वीकार करता दुसऱ्या चेड्यांचे. Stop doing fun. हें सगलें फकाण कशें तूं करता जाल्यार बंद कर देव म्हणटा. There is no fun with the devil. आनी देंवचारा लागीं फकाणां म्हणल्यार नात. There is no fun with the devil. आनी देंवचारा बोगलेक फकाणां करी नाका. John 10:10. आनी जुवांच्या वांजेलान 10व्या वेसवरान The 10वी thief, वड. the devil comes to steal, destroy and kill. आनी देंवचार येता चोरूंक जिवेशी मारूंक आनी नाश करूंक. God is reminding a family एके फॅमिलीक देव उगडास करता. why there is lot of financial bondages. कित्याक तुमच्या जिवितांत जायते पयशांचे प्रश्न आसात. Once upon a time your family had lot of wealth. आनी एका तेंपार तुज्या फॅमिलीक जायती गिरेस्काय आसली. What happened? कितें जालें गिरेस्कायेचें? Repent of hurting and insulting priests and filing cases against them, spoiling their name publicly. आनी तुमी पाद्रीचें नांव विबाडलां, तांकां दुखयल्यात, तांचेर केसी केल्यात. त्या सगल्या पातकांचें ते मारेकार पातक जावन आसा. ह्या पातकाची दूख दवरात आनी देवा लागीं बोगसणे मागात. Today God is calling more than 11 children to be priests. They are crying and praying to God. आनी आयज देव आपोवणें दिता 11 आनी ओदीक भुरग्यांक पाद्री जावंक माद्री जावंक आनी ह्या वेळार ती मागणें करतात देवा लागीं. Kneel down and lift your hands, those who are the children inspired to become priests. आनी ज्या भुरग्यांक कोणाक दिसता पाद्री जावंक ह्या वेळार दिमी घालात आनी हात वयर काडात. A boy is crying and praying. आनी ह्या वेळार एक भुरगो रडोन मागता. God is blessing Samuel now. आनी साम्युएलाक देव ह्या वेळार बेसांवानी God is भरता. blessing Brian now. ब्रायनाक देव ह्या वेळार बेसांवानी God is भरता. blessing Kevin now. केविनाक देव ह्या वेळार बेसांवानी भरता. God is blessing Jaden now. जेडनाक देव ह्या वेळार बेसांवानी भरता. God is blessing Adrian now. एड्रियन ह्या वेळार देव तुका बेसांवानी God is भरता. blessing Joshua now. जोशुआ ह्या वेळार देव तुका बेसांवानी God is भरता. blessing Joel now. जोएल ह्या वेळार देव तुका बेसांवानी God is भरता. blessing Daniel now. डॅनियल ह्या वेळार देव तुका बेसांवान दिता. God is blessing Mark now. मार्क ह्या वेळार देव तुका बेसांवानी भरता. God is blessing Joe now. जो ह्या वेळार देव तुका बेसांवानी भरता. God is blessing
step in now. स्टेफिन देव ह्या वेळार तुका बेसवानी भरता He's hugging you, children. आणि ह्या वेळार तो तुका वेंगोयता This is the भुरग्यांनो greatest thing you can do in your आणि life. तुझ्या जिवितांनी व्हडती वस्त तुज्यानी करूंक You will जाता become a lighthouse for your entire family आणि tree. एक उजवाडाचे घर तुझ्या आख्खे फॅमिलीक तू जातलो God is touching Francis de Costa. फ्रान्सिस डिकोस्टा ह्या वेळार देव तुका हात God लायता is blessing Teresa. तेरेसा देव तुका हात God is लायता blessing you, Savior. सेवियर ह्या वेळार देव तुका God हात is बेसवान blessing दिता Annette. एनेट ह्या वेळार देव तुका बेसवान दिता God is blessing Father Joachim. You are now praying, keeping your hands open. फादर जोकेम ह्या वेळार तुझे हात उक्ते करून तू मागताय देव तुका God बेसवान is दिता blessing Melody. आणि मेलोडी ह्या वेळार देव बेसवानी God बोलता is blessing Danny. डॅनी ह्या वेळार देव तुका बेसवानी God is बोलता blessing Joyce. जॉयस ह्या वेळार देव तुका बेसवानी बोलता God is asking many people to repent of fighting with your relatives. आणि जायत्या जाणांक देव सांगता पातकाची दुख दर तुझ्या सोयऱ्या दायरा लागीन तुम्ही बेश्टीन जोगडटात God is blessing a singer who is struggling. आणि एक कांतोरिस्त जायतो कोश्टांनी पासार जाता ताका देव Why बेसवानी did you बोलता stop singing for God? आणि कित्याक तू देवा पासत कांतरा म्हणची You are बंद केली struggling as long as you stop giving glory to God. आणि देवाक महिमा दिवची तुवें बंद केली आता तुझ्या जिवितांत तू कष्ट होताय Somebody who supports the superiors for anything. आणि जो कोण आपल्या अधिकारांक तेंको दिता कित्याकूय But you have to support truth, support Jesus. पूण तुवें स्वता पासत तेंको दिवंक जाय आणि जेजूक तेंको God दिवंक is जाय delivering many from the spirit of shame. आणि लोजेचो आत्मा आसा देव तुमकां सुटका दिता God is हातूंतली. reminding a man, आणि एका दादल्याक देव उगडास करता you are so good to your neighbors, even to priests. आणि तू एकदम बरो तुझ्या शेजाऱ्यांक आणि पाद्रींक पासून But why are you so hard on your wife and children? आणि तुझ्या बायलेक आणि तुझ्या भुरग्यांक तू कितल्याक इतलो निरोप दारून You do anything for priests, आणि पाद्री पासत तू कितेंय करताय but you don't help your wife and children. पूण तुझ्या बायलेक आणि तुझ्या भुरग्यांक तू दारून जावन God आदार wants you to दिनाय help your wife, your children. देव आशेता तुझ्या बायलेक आणि तुझ्या भुरग्यांक आदार दिवंक God is also blessing somebody. You have a lot of problem in the job. आणि तुझ्या कामांक जायत्या जाणांक प्रश्न आसा कोणाकूय तरी प्रश्न आसा Stay there. आणि थंयच तू कामांचेर राव देव तुका आदार दिता You will be the next manager. आणि तू आनीक दुसरो मॅनेजर All जातलो these persecutions आणि हे सगळे त्रास तुका जे are मेळले permitted by God, हे देवानूच ते तुका दिले so that you may be a compassionate manager. तू एक काकलुचार मॅनेजर जावंक There are some of you, you are every day getting up at 3 a.m. in the night and praying. The Lord wants you to restart it. आणि जायती जाणां तुम्ही पयलीं आदी 3 उठोन मागणें करताली देव म्हणटा परत सुरू करात मागणें 3 Give your neighbor road access, the way in your place. आणि तुझ्या शेजाऱ्यांक जी वाट दिवंक जाय आसली ती तुझ्या शेजाऱ्यांक तू वाट दी God wants many youngsters stop questioning and believe and start believing in God. आणि जायते जाणां तोंडाट्या लागीन देव मागता विचार करचे बंद करात आणि देवाचेर भावार्थ दवरात God is healing an old father who has dementia, forgetting everything. आणि एका जाणट्या बापायक देव बेसांवांनी भरता जाका उगडा सुरोनात डिमेन्शियाची पिडा आसा God is asking a young man to accept that woman who already has a child with another woman, another man. Marry her. Don't avoid her because she has a child. आणि एका तरणाट्या दादल्या लागीन देव चेड्या लागीन देव मागता त्या चेडवा लागीन काजार जाव जाचे भुरगें आसा दुसऱ्या दादल्याचे त्या चेडवाक भायर घाली नाका ताचे लागीन काजार जाव Once again we say, I'm sorry, forgive me. That's the time God revealed all these things to me. अनेक पावटी तेंच गायन आमी गायतले बोगोस म्हाका सोम्या जेजू Kneel down, lift your hands unto the Lord. दिमिंगाल आणि हात वयर काड सोम्या सवे Then we will be entering into the Holy Mass celebrated by Reverend Father Lucas. आणि आमचो मानदिक पाद्री लुकास आमच्या मदेकाक आमी समोर रमतलो तातून आमी भितर I will सरतले also lift the Eucharistic Lord into your presence. आणि ह्या वेळार गायन गायत आसतना तुम्ही हात वयर काढात पाद्री पवित्र साक्रामेंत वयर काडटलो Directly sing to the Lord. आणि फकत तुम्ही जेजूक मागणें करात बोगोस म्हाका सोम्या जेजू हात वयर काडून दिमी घालून
आमोक्षिता सगळ्यांक जेजू तुज्याच नांवान उगस म्हाका Sacrament, Popovit, O Sacrament, David, Sogli, Arka, Adikit, Vas, Soglia, where art thou come? O Sacrament, Popovit, O Sacrament, David, Sogli, Arka, Adikit, Vas, Soglia, where art thou come? O Sacrament, Popovit, O Sacrament, David, Sogli, Arka, Adikit, Vas, Soglia, where art thou come? Sorvesporazzo porvo, sorvograpparosvoto, sorvesporace mondi, sogleporasuzvorte, devacia dongrazoluja, tacia mondi razzomuja, devacia dongrazoluja, tacia mondi razzomuja. म्हज्या मोगालिश्तांदो तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार हे मिसाचे बलिदानान भाग घेवंक आमच्या फादरांनी जोझफ एंथनीन आमच्या भावार्था वयर आज आमकां जायती शिंगोवन दिल्ली आसा ही सगली आमची मागणी हे मिसाचे बलिदानांतल्यान बापाक उबारुया आज हे मीस आमी बापाक उबारतना म्हजी खास मागणी दर एका आमच्या कुटुंबा पासत आमचे कुटुंब भावार्थाचे माज जावंक आमच्या कुटुंबांनी मागणी आनी भावार्थ हे दोन वस्तूंचेर आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आनी दर एका कुटुंबाचो उगडास करता आसतना हांगासर हाडटा हे आल्तारार साबार आमची भाव भयणी जीं दुयेंत आसा जायत कोवीड पिडेंत आमच्या भारतान आमच्या गोंया परदेसान देवान आमकां राखूं आनी सांबाळूं हीच कल्पना मोतीन धरुया बापाक आर्गां दिवंक उलो मारुया आनी म्हणुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं. ओस्कोतायेन हांगासर जमलेलीं आसा मिसाचें बलिदान देवाचें वर्तें देणें दर एका कुटुंबाक दुसरें देणें हें देणें वर्तें न्हय हेंच म्हूण समजून घेवया ओस्कोत मनशांक कशीं हांगासर जमलेलीं आसतना देवा लागीं पेले लागीं माफी मागुया आनी खालती खायन म्हणुया हांव पातकी की सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबयलिंदो मसगण्यो चारून सांगता मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून मागीर सदांच सांगवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची खाकूत करूं आमची पातकां बगसूं आमकां ससनत्या जिविताक पावूं. आमेन. Amen. Sumia kakutko, sumia kakutko, sumia kakutko, sumia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko. Krista kakutkur, Krista kakutkur, Sumia kakutkur, Sumia kakutkur, Sumia kakutkur, Sumia kakutkur. प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाल बापा तुजें देणी आमकां सुनवण मेळटा आनी आमी तुजीं आपुलोलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाल भुरग्यांचेर तुजी दोयाल दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावाट दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी ससनत्या जिविताचें दायज आमकां फाव कर. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबें जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्याय ससनाक. Amen. दरबाराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. शिव वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय तो एक म्हाका कायदो तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें खोटा. म्हजे खोशेन हें काम हांव कोत्ता जाल्यार म्हाका मोजोरी मेळ्ळी. पूण म्हजे खोशे विणे हो कारबार म्हज्या आदीं केला जाल्यार म्हजी मोजोरी खंय आसा. शिव वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकट परगट्टां तातूंत म्हजी मोजोरी आसा. सगल्या मनशा सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक्त जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन थारोवन जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शिव वर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक शिव वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. एका रांगणांत धांवपी सगळेच धांवतात पूण एकल्याकूच इनाम मेळटा म्हूण तुमी नकळोत. म्हणटोच इनाम जोडून घेवचे दृश्टीन तुमी धांवतात. पेलवान सगल्यांचो त्याग करतात. ते भावता तसलो हार जोडूंक तशें कोत्तात. पूण आमी कदींच भावना तसलो हार जोडूंक वावुरतां. हांव धांवता तेन्ना इनाम मेळच्या हेतून धांवतां. अशें वाऱ्यार मुठी मारिनासतना हांव कुस्ती खेळटां. दुसऱ्यांक परगटणी केल्या उपरांत हांवूच बारायलोलो जायन म्हूण म्हजी कूड दोणवाणून हांव तिका दामून दवरतां. देवाचें उतर हें. देवाचे वड उपकार.
जानो तुम्ही उठा सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा देवा आमच्या तूं कितलो बरो तुजे उतर कुरपेचोरो तुजे कुशेक कालीज वता तुज्या कायद्यान कामोन लायता आमचे लागीं देव उलोयला आमचो जबाब आयकूंक रावला सर्वर जाणो तुमी उठा सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातया पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतान कोरसोरून गेलो आनी कानाचे एके बायलेन ते प्रांतांतली येवन अशी उयेल मारली, सायबा दाविदाच्या पुता, म्हजी खाकलूत खोर, म्हजे दुवेक देंवचार जबोर पिडा पीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं येवन शीस ताचे कोडे अशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कोर आनी धाड, ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें प्रतिपालन म्हणलें, म्हाका फक्त इस्रायलाच्या घराण्यांच्या सांडलेल्या शेल्या सोरीन धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सोर पोटली. तिणें मागलें, सायबा म्हाका पाव. तांणी अशी दाब दिली, घराचें भुरग्यांचें कान काडूंक सुन्याचे पेटांक दिवप सारकें न्हय. ताणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेलें दोमनीर पडटा तें कुडके सुन्याचे पेटेय खातात. तेन्ना परतीपालोवन जेजून तिका म्हणलें, आगे ओर तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल इश्टांदो जायती पावटी हांव नियाल करता. आमच्या पुर्वजांनी, आमचे शेपायन शेमायन, आमच्या आवयन बापायन आमकां कसलें दायज दवरलां. इन दीस मॉडर्न टायम्स आमी आमच्या आवय बापाय लागीं कितें शिंगता, कितें तरी तेणें आमकां दवरलां. आमचे गोंयकारांचें एक मन आसा, आवय बापूय जायते पावटी भुरग्यांक दुडू ग्रेस्काय घरां भाटां बेसान दवरतात आनी हें सांबाळून दवरूंक ती जायती तोजवीत करतात. म्हज्या जिवितान म्हजी आवयन बापायन म्हाका कितें दवरलां अशें हांव जायते पावटी नियाळटा. आनी हाचो जबाब एकूच उतरांनी हांवें सांगूंक जाता. जरी तर आज हांव यादनीक हांगासर हें बलिदान बापाक उबारता, म्हजे पोरजेची म्हजो कुटूंब म्हूण सेवा चाकरी करता, जाल्यार म्हजी आवयन म्हज्या बापायन म्हाका एक भावार्थाचें नोखेत्र फुलयलां.
आणि जाय तांच्या भावार्थान तांच्या मागण्यांनी तांच्या त्याग साक्रिफीस जेणे हांवें देखले होच भावार्थ म्हज्याय काळजांनी वाडलो. आज दोर कुटुंब मोगाल इश्टांदो उदीक जाल्यार गोंयकार आमचे कुटुंब आमी गोंया भारतान ओ संवसाराक शिंपडलेली आसा. आदले भाशेन गरीब परिस्थिती चड कुटुंबांनी ना, पूण तरी आसतना आमचे आज हे आधुनीक काळांतले कुटुंब गरीब जाल्ले आसा. कसली गरीबताय आमचे लागीं आयलेली आसा. ही दुडवांची गरीबताय न्हय. वी आर स्पिरिच्युअली पुअर. हाका आमी म्हणटा स्पिरिच्युअल पॉवर्टी. आमचो धर्म, आमचो भावार्थ, आमचे मागणे एके भाशेन भिकेक पडला. आनी हाकाच लागून कितल्याच कुटुंबांनी मोग शांती आसचे सुवातेर, मागणेची फुलां फुलचे सुवातेर, बरी कोडण्याची किरणां फांगचे सुवातेर आमचे कुटुंबांनी मारामारी खाळोवंक आमकां देवाचेर इतलो भावार्थ उरोंक ना. भावार्थ मागणे ही दोन वस्तू आमच्या कुटुंबाचेर नो सोरणी करपाची क्रांती. आज एक एक कुटुंबांनी नियाल करूंक जाय. म्हज्या कुटुंबांनी कित्याक जायत एक हांसो उपजोना. म्हजीं भुरगीं बाळां म्हजें कित्याक आयकना. आमचें घोव बायले मदें कित्याक झगडीं. आनी इतलो नियाल केले म्हणटोच एकूच जबाब मेवतलो. म्हजें मागणेचें जिवीत, म्हजो भावार्थ देवा सोबीं कित्याक सांडला. होच नियाल करूंक मोगाल इश्टंदो आज हांवें शुभ वर्तमान कितें विचून काडलें. ही ओस्तोरी आज जी आमी पळयता भायली सिदोनाच्या प्रांतांतली ती इस्रायली न्हय. आनी जेजू इस्रायल जुदेव लोकांचो मसाया. पूण हे ओस्तोरेन जेजू वयर कितें तरी कानार कोणें फुंकलेलें. तो एक मसाया. तो विजमिता करता, कितले जाणांक बरें करता. आनी हाकाच लागून भेदभाव पयस करून ही ओस्तोरी धावी येता. एक भावार्थ घेवन येता. ती जाणा हो म्हाका कोणूच न्हय, पूण हांवें आयकलां ताचेर भावार्थ दवरला आनी एक पूर्ण विस्वास आसा हेच मनशाचेर तो म्हजे दुवेक बरो करतलो. आनी कितें आमकां सांगता हें शुभ वर्तमान. तिणें हुयेल मारली. ची शाउटेड, हुयेल मारली. शी शोज दॅट एंग्जायटी. म्हणजे हांव म्हज्या भितरलें जें मागणी आसा व्हडल्या बोबाब मारून हे मनशाक सांगतलो दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. एक ओ क्रिस्ती द पेगन आमी म्हणूंक जाता. पूण तिचो भावार्थ सुरवेकतान इतलो व्हडलो. ती म्हणटा म्हजी काकूट कर. एके भाशेन तुजी भावना हे उतरांतल्यान अशी येता म्हाका तुजेरूच भावार्थ आसा. आनी जेजू गुप्त आसता, ओगोच आसा, कांय जबाब दिना. ती दुसरी प्रार्थना घालता. आनी कसलें प्रार्थना दुसरें तें शीस जेजूचें. तें म्हणटा गुरुजी तूं इतले जाणांक बरें केलें, इतल्यो मिलाग्र्यो केल्यो, कितें मागता तें दी आनी धाड ताका. ती बोबाब मारीत आमच्या पाटल्यान येता. दुसरें प्रार्थना शीस तिचे खातीर घालता. आनी जेजू तांकां कसलो जबाब दिता. म्हाका सांडलोल्या घरान धाडलेलो आसा इस्रायलाच्या लोकांक, दुसऱ्यांक न्हय. आनी दुबाविरीत थंयसर आशिल्ले हे ओस्तोरेन ही उतरां आयकलीं आनी तिचें काळीज रोडलें आसतलें. तिचे काळजाचे कुडके जाले आसतले. हांवें स्वत मानलेलें, भावार्थ दवरलो ह्या मनशाचेर जायत होच म्हजे दुवेक बरो करतलो. ही वॉज अ लास्ट रिसॉर्ट फॉर मी. पूण तो म्हणटा तशें अशें जावंक जायना.
तो इतले जाणांक बरें करता जाल्यार म्हाका कित्याक न्हय, म्हजें कितें, म्हज्या भुरग्याक कितें न्हय. पूण मोगाल इश्टांदो, ही ओस्तोरी जी कितें मागची आसा ताची विसर घालिना, जेजूची पाट सोडिना, फुडली ती सोड पडटा, काला पडटा आनी अशें म्हणटा, सायबा म्हाका पाव. केदो व्हडलो भावार्थ. जेन्ना जेजू ताची तपासणी करता आनी म्हणटा, म्हाका तुजे सोबीत धाडूंक ना, म्हाका म्हजें मिसांव आसा, पूण ही वस्तोरी, हो भावार्थ तिचो व्हड. आनी हेका लागून ती खालती जाता, खाला पडटा आनी म्हणटा, सायबा म्हाका पाव. पूण जेजू ताची फुडली तपासणी करता. कितें म्हणटा, भुरग्याचें खाण काडून त्या सुन्याच्या पेट्यांक उडोवंक सारकें न्हय. मोगाल इश्टांदो, कितलीं जोड हीं उतरां. तिका दिसतलें घोडे हो मसाय, हो जेजू म्हाका सुणे म्हणटाय. पूण हें ओकमान ती घेना, हें ओकमान ती घेना. आनी ती कसो जबाब दिता, खरेंच सायबा, पूण मेजा वेलें दोमनीर पडटा ते कुडके सुन्याचे पेटे खाताय न्हय. म्हाका सुन्याक वाडलेलें दिना काय, पूण जें जमनीर पडटा तें म्हजें पेट्यांनी खावंक जाता, तें हांवें खावंक जाता. आनी मोगाल इश्टांदो, जेजू ताका कितें म्हणटा, आगे ओस्तोरे, आगे बायले, व्हड तुजो भावार्थ, व्हड तुजो भावार्थ. तुजी हांवें कितली तपासणी केली, तुवें तो भावार्थ सांडूंक नाय, तूं वचूंक नाय, तूं पोरकी. कित्याक म्हज्या पाटल्यान लागले, घे, तुका जाय तशें जातलें. आनी तेच वेळार देंवचार ताच्या भुरग्यांतलो खोड सुरून गेलो. ही एक यात्रा भावार्थाची, ही एक यात्रा आमच्या कुटुंबाची, आमच्या आवय आनी बापायची. पूण आमचे सोबें कितें घडटा मोगाल इश्टांदो, आमी म्हणटा न्हय, हांव कितलें मागता, कितलीं नोवेनां केलीं, थेस केले, रेतीर केले, सगळे सांताक हांवें आलोयले, खंयचे इगोजीने हांव भोवंक ना. जाल्यार मागतलें जें म्हाका कित्याक मेळना. देव म्हजेर कित्याक इतलो दारूल, म्हज्या भुरग्यांक कित्याक बरें तें फावो जायना. आमी निराशी जाता, आमी देवा लागीं झगडटा एन्ड वी गिव अप, सोडून दिता. कितले जाणांनी आपलें देवासों सांडलेलें आसा, कितले जाणांनी मीस सांडलेलें आसा, कितले जाणांनी आपल्यो इमाज्यो काडून बांयंत शेवटिल्ल्यो आसा. We think it's God is not giving us. ही ओस्तोरी मोगाल इश्टांदो देवा लागीं झुजली, but she did not give up. दर एका कुटुंबांनी we have to fight with God, fight our case, but don't give up. आमचो भावार्थ, आमचे मागणे is not because to gain favors. आमचे मागणे, आमचो भावार्थ जाता आमकां एक गोठाय आमच्या जिविताक कोण भाशेन फुडो करूंक. जी तुफान उपरासता, ती दुयेंसां येता, जी आमचे मदें झगडीं जाता, जो काळोख आमचेर पडटा, कोण भाशेन हे शांत मनान हे तुफानांतल्यान हांव पासार जातलो, ही गोठाय म्हजो भावार्थ दिता. आज मोगाल इश्टांदो, वी आर ऑन द फास्ट ट्रॅक. आज मागल्यार म्हाका आजूच जाय, आनी दिना जाल्यार देव आसा ओ ना. वी क्वेश्चन द एक्झिस्टन्स ऑफ गॉड. वी वॉन्ट अ क्विक फिक आन्सर. कितें मोडलां, आयजूच तें घडूंक जाय. म्हजें भुरगें मिसाक वचूं ना, लेट अस फिक्स टुडे. पूण तें कित्याक वचूंक ना तें आमी पयलें फिक्स करूंक जाय. Religion does not fix on a quick fix basis. It's a journey. And हो journey पूर्ण जाता जेन्ना तूं देवाच्या संबंधान जियेता. देवाचो अनुभव आमच्या काळजांनी खेळटा. कित्याक जायत मोगाल इश्टांदो, आमच्या कुटुंबांनी इतलेंच रोडणें. What are the obstacles? हो भावार्थ
आमी घास मारून दवरचे सुवातेर कित्याक सोडून दिता हांव, कित्याक आमकां हे भावार्थाची ताण ना. ते ओस्तोरेक आपल्या मागण्याची भूक आसली. शी वॉज हंग्री फॉर दॅट फेवर. आनी ते बुकेन तो क्रिस्ताचो पाटलाव तिणें सोडूंक ना. आज आमची ताण आनी भूक ह्यो संवसारी वस्तू शांती करता. आनी हेकाच लागून वी हॅव अ सबस्टिट्यूट गॉड. इफ यू डोंट गेट ओवर हियर दिस थिंग्स प्रोवायड अस. हाका भावार्थ म्हणना. वी थिंक वी हॅव फेथ. आमचे भुरगे म्हणटा वी नो एवरीथींग अबाउट गॉड. नोईंग अबाउट गॉड इज नॉट हॅविंग फेथ. इज नॉट ऑल अबाउट फेथ. बट लिव्हिंग थ्रू युअर प्रॉब्लम्स, तुमच्या कोश्टांतले, तुमच्या दुखांतले, तुमचे कांटे बिटे फुडो करतलो मनीस, दॅट इज फेथ. आमची दिशा, our vision, our focus today has been shifted. आमचे जे कुटुंबांनी मागणें जातालें, आवय बापूय बेसांवां दिताले, आनी तो ल्हान ल्हान भावार्थ वाडवत वेतालो. आनी खंयसरूच आमी पावूं त्याच भावार्थान आमी जियेताले. आज मोगाल इश्टांचो हो फocus has shifted. It shifted from the mass to the money, from prayer to parties. आनी हेकाच लागून आमचें जिवीत पेद्रू सारकें जाल्लें आसा. जेन्ना पेद्रू जेजूक पडटा उदकाचेर चलता तो म्हणटा, सायबा म्हाका तुजे शेर येवं दी. आनी इमिजिएटली जेजू म्हणटा ताका, हे म्हजे सोबी. आनी तोच भावार्थ उर्बा धरून पेद्रू चलूंक लागता. पूण जेन्ना पेद्रू आपली दिशा, आपली विजन, आपले दोळे जेजू सरशिल्ले पयस काडटा आनी ते लारार पडयता, ते वादोडार पडयता, पेद्रू बुडूंक लागता. द विजन हॅज शिफ्टेड फ्रॉम गॉड, फ्रॉम क्रायस्ट टू अदर थिंग्स. आज आमी बुडटाय न्हू. जावं गोंयां, भारतान, परदेसान आमचे कुटुंब उफेतात. दे अबाउट टू ड्रावन. आनी थोडीं बुडलेलीं आसा. बिकॉज आवर विजन हॅव शिफ्टेड. तर आज आमी कितें मागता मोगाल इश्टांचो? टू गेट बॅक टू द बेसीक. आमचे मागणे सगळे. लेट्स फोकस ऑन जीसस. आमी जाय ती तोजवीत करता. आमी म्हणटा फादर आमी कितलें मागलें, आमी कितलीं रोजार केलें, कितलें रेतीर केलें. आनी जेन्ना ते शीस आख्खे रातभर दर्यांत मासली मारताले, तांकां कांयच तांचे झाडांनी पडूंक ना. ते निराशी जाल्ले, थोकलेले. आनी जेजू म्हणटा, इश्टांदो तुमकां कितें पडलां? ते म्हणटा, ना गुरुजी. जेजू म्हणटा, दाव्या उजव्यान तुमचे मारात, तुमची नॅट्स झाडां परतीं घालात उदकान. आनी ते म्हणटा, अरे आमी कितलें वावुरले, कित्याक कांयच. आनी जेजू म्हणटा, आनेक पावटी घाल. आनी जेन्ना ते उजव्या वाटेन तांची झाडां शेवटितात, तांकां शिमऱ्यांनी नुस्तें पडटा, मासली पडटा, तांची झाडां पिजूंक पावता. When we have faith on God's word, देवाचे उतराचेर आमी पात येता, देवाच्या उतराचेर आमी भावार्थ धरता, तेन्ना आमची झाडां भरतली. आज मोगाल इश्टांदो आमची झाडां बोराक पडलेली आसा. आनी हेकाच लागून आमी कितलेंय तें दोरयान शेवटिता, कितलें खोल उदकान तें घालता, नुस्त्याक आमच्या झाडांनी पडना. And this is a spiritual poverty amchakudu. Our faith is not on God's word. It's on human word. We believe more on the computer, on Google, than on God's word. And जेन्ना ते शीस देवाच्या उतराचेर ताणें एक भावार्थ धरलो, शेमऱ्यांनी तांकां नुस्तें मेवलें. म्हजो इश्ट मोगाल इश्टांदो, जायते तेंपान म्हाका हिथ्रो एअरपोर्टाचेर कांय वर्सां भेटलो. हो इश्ट परत
गोंया वेता आनी तेच विमानाचेर हांवूय बसचो आसलो. हांवें ओळखूंक ना ताका पूण ताणें म्हाका जाप केली. आनी अशी भासाभास करता आसतना हांव चिंत देवाचेर रागीस कसो जालो. सगळें जें आपल्या कुटुंबान आयलां हांगासर तें देवानूच केलां म्हूण देवाक जबाबदारी धरूंक लागलो. असो तो सांगूंक लागलो. घोडेक घोडेक हांव जेन्ना घरा येतालो कामांतले एक एक वस्त ओलोतरे वयली नान जाताली. तेच करपाची बायल मिसॉल जायना जाली. भुरग्यांक आपणाक जाय तशें करूंक दिलें. तोरणाटीं ती म्हजीं भुरगीं मोजेची पाकान ती उडूंक लागलीं. हांवें तितली जबाबदारी घेवंक नासली. उपरांत म्हाका कळलें म्हजी बायल एका बिलिवर्स जोम्यान रिगलेली आसा. आनी एके घोडये भितर म्हाकाय तिणें गूल केलो. गूल करून मिसाक वचपाचो बंद केलो. असलेल्यो इमाजियोन देवाचे रूपकार काडून भायर मारले. कितें तो निराशी सांगता? कित्याक तो निराशी जालो? तो म्हणटा आज फादर जे मेरेर हांवें देवाचेर ओकमान केलो, मीस बंद केलें, इगोज बंद केली, सगळेंच दूख, सगळेच कांटे विटे म्हज्या जिवितांत भितर सरले. आज म्हाका कॅन्सराची पिडा जाल्ली आसा. हें दूख हांव ट्रिटमेंट घेवंक गोंया वेता. आयज हांव परत देवाचे विंगीत आयलोलो आसा. इज इट टू लेट फॉर मी? हो म्हाका प्रश्न आनीक घातलो. इज इट टू लेट फॉर मी? दुयेंसान म्हाका परत देवाचे विंगीत हाडलेलो आसा. आज म्हजी बायल रडटा आनी अशेंच म्हणटा हांवें चूक केली. I've changed my focus from God, from church, from the mass, from the sacrament, ती संवसारी वस्तू आनी दुसरे ह्या जोम्यांनी हांव रिगलो. आज हांव परत देवाचो भक्ती. आनी हांवें म्हणलें ताका वॉट एवर यू आस्क टुडे विल बी गिवन टू यू. देवाक आर्गां तो मनीस बरो जायत वेता. असले भावार्थी मनशांक देव केन्नाच सांडिना. देव तांकां वेंगयता. आज मोगाल इश्टंदो आमी भुरग्यांक आमी सगळेंच दिता. द वन क्वेश्चन वी हॅव टू आस्क. जेन्ना ती दुयेंत जाता तांकां आमी हॉस्पिटलांनी वता, तांची शाळा पळयता, तांची कॉलेज पळयता, आमी सगळो परमोसन मोग दिता. द बेसीक क्वेश्चन, $1 million क्वेश्चन इज आमी तांकां मागणी आनी भावार्थ दिला. ह्यो दोन वस्तू तांच्या आमी तांकां वाटिना. इट्स नॉट ओन्ली गिवींग देम द सॅक्रमेंट्स. हें जोडें म्हज्या ऑफिसांनी बेटलें 3 वर्सां फाटीं लग्नीक जिविताची तयारी करूंक. आनी स्वतंत्र भाशेन सॅक्रामेंटा वरवीं ताका हांवें थोडे प्रश्न घातले. आनी ताणें म्हणलें फादर डोंट वेस्ट युअर एनर्जी. तूं कांसार जायना काय. येस वी आर गेटिंग रेडी फॉर दीस मॅरेज बट डोंट आस्क मी अबाउट फेथ एंड सॅक्रामेंट्स. हांव कांयच नको. कितले सॅक्रामेंट आसा ते 7 म्हूण जाणा पूण कशे आनी खंयचे ते थोडे जाणा. सो तेणें म्हाका पयलोच बंद केलो. सॅक्रामेंटा वरवीं देवा वरवीं भावार्थ वरवीं हांव कांयच नको. आय एम अ कॅथलीक बाय नेम एंड ऑन सर्टिफिकेट. हांवें म्हणलें बरें आसा. देर्स नथींग रॉंग इन दॅट. वी ऑल स्ट्रगल. पूण कित्याक अशें म्हणटाय तूं? तुजी मामी डॅडी म्हाका भेटली आनी तिणें जायतें तुमच्या लग्नीक जिविताची म्हाका येवजून सांगली. व्हडले व्हडले प्लॅन्स. एक्झॅक्टली फादर हेंच तें. म्हाका 21 सॅक्रामेंटाचो उगड आसना. येस बॅप्टिजम वेन वी वर स्मॉल बट आय रिमेंबर द अदर 2 सॅक्रामेंट कम्युनियन एंड कॉन्फर्मेशन. कितें हांव जाणा? हांव जाणा कम्युनियनच्या सॅक्रामेंटाक जेन्ना हांव इगोजेन लेट पावलें. आनी कित्याक लेट? मामी पार्लरान आपले केंस करताली. क्रिस्माच्या सॅक्रामेंटांत आमी लेट पावले. मामी आपली न्हेसोवन न्हेसताली हो ड्रेस तान हो ड्रेस. सोत म्हणगे फादर
21 साक्रामेंत शिकोवन ना बिकॉज इट वॉज ओनली द सेलिब्रेशन्स आमी मिसाक वचोना फादर. अँड दॅट इज वाय हांवें पयलें तुका सांगलोलें आसा, आय एम अ कॅथलीक ओनली बाय नेम अँड ऑन सर्टिफिकेट. मोगाल इश्टांदो, मोगाल आवय बापाय, द ओनली एग्जाम आमकां आज आसा ओ तुमकां आसा, डू आय शेअर गॉड्स वर्ड अँड फेथ अँड प्रेयर विथ आवर चिल्ड्रन. संवसारी सगल्यो वस्तू आमी तांकां दिता, तांचो मोग दाखोवंक. बट हे चेडवा भाशेन फाल्यां हे ओकमान तुमकां पडटलें बिकॉज यू वर फोकसिंग ऑन द आउटसायड, ऑन द सेलिब्रेशन, ऑन द वेल्थ. भुरगे म्हणटा फादर आमचें क्रिस्तांवपण एकफोट कितें? ती मिसाक दिसताय न्हू तुका, पूण शेजारचे लागीं, घरचे लागीं, सोयऱ्यां लागीं, ताच्याच आवय बापाय लागीं ती कितलो दुमारो दिता तें हांव सांगता. अँड दॅट इज वाय आय डोंट एन्जॉय कॅथलीक रिलीजन. महात्मा गांधीची उतरां कोरया जालीं. आय लव क्रिस्टियनिटी बट नॉट क्रिस्टियन्स बिकॉज आमी हें फूट कितें ओ खंय तरी चुकलेलें मोडलेलें जिवीत जियेता. मोगाल इश्टंदो, सगल्या आवय बापायक ही जबाबदारी. आनी आमी जबाबदारी आमी गांठीक मारची आज. जायत आमी गोंया आसां, भारतांत आसां, ओ संवसार भर आमी खंयच आसां. डोंट गिव अप ऑन युअर फेथ. आनी ही वस्तूरी आमकां एक व्हड बावटाची देख दाखयता. आज कितल्यो आवयो मोगाल इश्टंदो, कितले बापूय आपले भुरग्यां पासत रोडणें करता, तांच्या जिवितान एक नवसोर्ण येवंक, बरेपण येवंक. कित्याक जाय आमी भुरगीं तांचें दुखां पडना. संत मोनिका हाची आमी गजाल जाणाव. 17 ते 20 वर्सां ही आवय रोडटा. आगुस्तीन आपल्या पुताची एक नवसोर्ण जावंक माय ती सोडून दिना. हे ओस्तोरे सारकी कानाची. सायबा म्हाका पाव, जमनीर पडटा ती खावंक हांव तयार आसा. सांता मोनिका भोंवली संवसार आगुस्तीनाच्या फाटल्यान, ताका सांडूंक ना दर एके आवयन ही देख घांटीक मारची. मोगाल इश्टांदो, कांय वर्सां फाटीं निमणो कोण हांसतलो हो तियात्र हांवें माचयेर हाडलो. आनी जेन्ना हांव हो तियात्र बरयता आसतना चडशें हांव जिविता वयर एक शिकोवन बरयतां. जें हांव पळयतां, अणभवतां तेंच हांव कागदार घालतां. आनी तेन्ना जेन्ना हो तियात्र हांव बरयता आसतना आमचेच गोंयचे परिस्थितीचेर हांवें बरयलो. थोडें ड्रग एडिक्शन, थोडीं घरचीं झगडीं, खंयची मारामारी, तरणाटे आवय बापायक आयकोना. आनी जेन्ना कास्टींग करता आसतना सिल्वेस्टर जो हांगासर रितरान भाग घेता, ताणें म्हणलें फादर म्हजो पूत जेरेमाया येवचो आसा. आनी हाकाच लागून हांवें हो कॅरेक्टर रोल ते भुरग्याक बरयलो. जेरेमायाक थोडेशे ड्रग्स, एक वायट जिविताची संवय कशी. आनी जेन्ना हो शो माचेर आयलो हो एक बरी भुमिका ताणें केली. कांय म्हयने फाटीं डिवायन रिट्रीट सेंटर हाचो पंगड फादर जोझफ, फादर एंथनी आनी हे म्युजीक मिनिस्ट्री सुन्न रितीर करताले. हांवेंच तांकां मांडवड हाडलेली. आनी हांव साक्रिस्तीन बसून मिसाचो नियाल चिंततालो तेन्ना एक तरणाटो आपलें विटनस दिता. म्हाका खबर नासलो कोण तो. लोकांनी बडलोली इगोज. आनी हो भुरगो अशें म्हणटा, म्हाका खबर ना फादर लुकसाक कोणें सांगलें तें हांव ड्रग्स घेतालो म्हणून. कित्याक ताणें तियात्रान हो एक रोल म्हाका दिलो. हांव ठाटाकलो, उठलो आनी पडूंक गेलो हें कोण म्हणटा काय म्हणून. हो जावन आसलो म्हजोच कलाकार जेरेमाया. If Messiah can just switch the camera on Jeremiah, I think लोकांकूय सांगूंक जाय ओ भुरग्याची तरणाट्याची म्हाका व्हडली आपुरबाय. सिल्वेस्टर तुवें थंगासर राव. जस्ट शिफ्ट ऑन जेरेमाया. हे भुरग्याची म्हाका आपुरबाय.
हे तांकां सांगूंक ना आयज सांगतलो म्हणून हांवें. जेरमाया आज हांगासर हे म्युजीक मिनिस्टर रिगलोलो आसा आनी ताची आवय हांगासर आसा आनी कितें ताणें सांगलें त्या दिसाक ती टेस्टमनीन. ताची आवयचें जिवीत, बापाचें जिवीत, सांता मोनिकाचें जिवीत. जेन्ना तो आंकडे तिंकडे वेटार चलतालो, हे आवयन बापायन मागणें सोडूंक ना. ओके, दॅट्स इनफ. या, ताचें मागणें सोडूंक ना, मागणें चालूच दवरलें. गुप्तीन ती मागताली, त्याग करताली, सॅक्रिफायस करताली आपले पुताचे जिविताची नोसेर. आज देवान ताका बेसांवांनी बरला. हो ताचो आवयचो बापायचो भावार्थ आमकां आज हांगासर दिसून येता. ह्या मुजगाच्या देवाक वाकण्याच्या पंगडान तो देवाक मनशांक पेटयता. मोगाल इश्टांदो मोगाल आवय बापूय, आयज जायत्या आवय बापायचें दूख हांवें पडयलेलें आसा. प्लीज डोंट गिव अप. Don't give up your children, your daughters and your sons. For we are important for God. एक मुनीस, एक तरणाटो देवान विचून काडलेले सांदे देव तांकां सांडिना. हो एक काळ सोंपतलो, पूण तुमचे मागणी तुमी चालूच दवरात. आनी दर तरणाट्याक जी दुखां आज तुमची आवय बापूय घडोयता ती तुमकां केन्नाच परची मेळची ना. ही जावन आसा भावार्थाची दुखां. आज ती पुसात. आज आमचे कुटुंब हांगासर हाडटा आनी देवा लागीं मागून घेता. देवान दिल्लो भावार्थ, दिल्ले मागणे, ह्यो मागण्याच्यो व्हडली बांदारां, व्हडलें दायज आमकां आमच्या कुटुंबाक सांबाळूं आनी राखूं. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीधर बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या बापा, तूं कोरी भक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमकां दिसो कर. आनी हे पवित्र गुठान वांटो घेवंक एका मनाची, एका काळजाची आमी जावन निर्मी. मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय वाडटां. सर्वेस्पोराक आमचे देवाक दिन वाचुया. वयर्शे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवीधरान ससनाचे देवा, सर्व करेन सर्व तांचे जेजू क्रिस्ता तुजे मोगाचे पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ते तुजे अनुशब्दा वरवीं तुवें सगळ्यांच रोसल्याय. पातकांतली आमकां सोडयच्याक आमचो तारण करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां आंकवार उदेरी तांणी कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. देखून देवदूतान समेस्त भक्त संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताल्यान आमी म्हणटा. पवित्र 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 दोगांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान.
ऊन सोर्वी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय ऊन सोर्वी तुका सोय सोय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनीक रगत आपले कुशेन कोश्ट मरूंक सोसूंक व्याची आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी खूड तुमचे पासत समर्पूची तेच पणी जेवण जातोच ताणें खालज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनीक म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची खालज नव्यान सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सोमेस मनशां पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावर्ताचो गूट पुरगोटुया जेजू मेलो जेजू जिवोन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोलमुची खालस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी क्रिस्ताची कुडरको शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पयत आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे वीस जालोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचो बागयोन बाप जॉन विल्सन आमचो गोली बाप आनी सगळ्या यज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जन्मपणाचो बर्फस धरून मेल्यान ते आमच्या भाबिण्याची खाकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोल पोलिवंक फाव कर अमा सुमेस्तांची दया कर आमी मागता आंकवार मारी देवाची मागी सांगाती बागेन धर्मदुतां आनी सर्व कली तुका मनवले ते सगळे भक्त बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा सर वर्धनान वैभव तुका ससनाच्याय ससनाक आमेन आगे व्हड तुजो भावार्थ म्हणून जेजून सांगलें आज हें जेजू आमचे कुटुंबांनी म्हणूंक हें भावार्थाचें मागणें तेच भावार्थान बापाक उबारूया आमचे बाबा सुरीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सकाळ सदा तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां नुयार दोयेकरुणे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्मदराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतर एकता तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर कथांतली वाठाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें आज तूं आमकां सुमेस्ताक म्हणटा तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां वांटा आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुवेचेर भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशे परमणे आमकां शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्याय ससनांक आमेन सुम्यांची शांती सदां खाल तुमची सवें आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शेली संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर
देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमची कागूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी ही देवाची शेली होच तो जेजू आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ वाडोवंक उलो करता मागण्याची बुन्याद घालूंक आमंत्रण दिता आमी सगळीं सुभागी हे जेवणाक आमकां आपयल्यान ती सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली ओकमनेवांचो वेळ बसूया आमचे हात आमच्या वड्याचेर धरुया आनी शांतीपणी मागात जेजूक आमचे भितर येवंक ह्या वेळार आमची भयण कुमनेवांचें मागणें म्हणटली मोगला जेसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खींच तुका एकवटां तुजे कडसून केदींच वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका आमेन Deus está mochacheca Liplolo utyarupa Tane vale bukelia Diog dile tanelia Tane vale bukelia Diog dile tanelia Tazo maimo Nikt na sillo Tato maimo Nikt na sillo Tato maimo Nikt na sillo Tato mo Nikt na sillo Tato maimo Nikt na sillo Tato maimo Nikt na sillo Tato maimo Shilo, Tato mo, mit mena shilo. Tato mai mo, mit mena shilo. Tato mai mo, mit mena shilo. Tato mai mo, mit mena shilo. Tato mo, mit mena shilo. प्रार्थूया बोमोगाल बापा हे क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा संवसारांत ताचो रूपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हें आमी खालतीपणी मागता तुजे पुता जेजूचे नवी आमेन आमेन शॉर्टाचो आशिर्वाद दिवचे आदीं एक संदी घेता डिवायन UK हांगासर आमचे फादर आसा जोझफ फादर एंथनी फादर जॉर्ज फादर जोस आनी तांची म्युजीक मिनिस्ट्री हांगासर आसा तांकां सगळे गोंयकारांचे रावन आख्खे संवसारभर आमी दिन वाचता हे मागणेचें बांदार हांगासरल्यान ताणें आख्खे संवसाराक पावयलें आनी साबार कुटुंबांनी जावं गोंयां भारतांत जावं युकेंत वो गाल्फांत वो दुसऱ्या शारांनी आमकां व्हडलीं बेसांवां पावता हे तांच्या देण्या पासत आमच्या उस्क्या पासत तांच्या मोगा पासत आमी तांकां आमचे मागणेन दवरचे तांकां सबाशकी दिता आसतना देवान तांकां राखचे आनी सांबाळचे
सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पुतात्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रितीच्यानो फादर आमचे पाद्री आसात फादर जॉर्ज पेनिकल, फादर जोसेफ एडार्ट ताणें शिकोवन दिल्या, आमचो फादर एंथनी आमचे मोदें आनी फादर जोस आनी तांचे बरोबर आमचो फादर लुकस आनी फादर पेट्रिकाक आमी तांचे पासत मागुया. न्हूच ह्या पाद्री पासत दर एका संवसारांत आसल्या सगळ्या संवसारांतल्या पाद्री पासत हे मागणें आमी भेटयतले. प्रे फॉर प्रिस्ट जेन्ना आमी कोंकणीन म्हणटले आमच्या सांगाताक तुमी हे स्क्रिनीचेर पळोवन मागणें म्हणचें. भोव मोगाच्या बापा, तुवें केरीत मोगान आनी अपुरबायेन विंचून काडलोले आनी संस्कारलोले आमचे यादनीक जावन आसात ह्या संवसारांत. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र काळजाचे म्हणयारी तुज्या पुताच्या गोळीकपणांत वांटो दिवंक, तुज्या हिंडांची राखण करूंक आनी तांकां सुबांत चोरवाक व्हरूंक तुवें तांच्या हातांत म्हणयारपण घातलाय. तुज्या केरीत मोगान तांचो सांबाळ तूं कर आनी तांच्या म्हणयारी सेवेंत सदांच विस्वाशी दवर. तुज्या पुताच्या काळजा सारकें कर. तुज्या हिंडांक एकठांय सांबाळूंक आनी तांकां बरोबर घेवन तुजें राज बांदूंक तांच्या वावरांत तूं मजत कर. आमेन. प्रितीच्यानो ह्या वेळार संदी घेता ऑन बिहाफ ऑफ फादर जॉर्ज पेनिकल, आमचो डायरेक्टर फादर जोसेफ एडार्ट, फादर एंथनी आनी फादर जोस. हांव दिनवास फादर लुकसाक दितां आनीक आमकां जाय तो आदार ते दितात. कोंकणी रेतीराक सुरवातेक थावन पाद्री आमचे सांगाताक आसात, येतात केन्नाच ना म्हणोंक ना, तर आर्गां आनी वाखाणी देवाक दिवया तांचे देणे पासत आनी अदीक करून ताका फादर लुकसाक आर्गां दिता दिनवासता. आमकां तो केन्नाच ना म्हणोना देखून मागुया ताचे पासत आनी ताच्या ह्या इव्हेंजलायझेशन ह्या देवाच्या उतर परगोडणेच्या खामा पासत. ह्या वेळार दिमी घालुया पवित्र साक्रामेंत आमी घेतले. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So, my brothers and sisters, praise the Lord. Praise the Lord. प्रितीच्यानो ह्या वेळार फादर जोस आमचे मदें काक आसा. I take this opportunity to thank all of you for participating in today's retreat. आनी ह्या वेळार हांव ही संदी घेता तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणोंक ह्या आमच्या रेतीरान तुमी भाग घेतलो देखून. Our special thanks goes to Father Lucas, who was with us for last 3 days. आनी केरीत भाशेचे देवाक दिनवास आमचे फादर लुकसाक जो आमचे मदेकाक 3 दीस आसलो. And in a special way we remember him and we pray for him. And we especially thank him for all the wonderful work that he has done for the Lord. आनी आमी ताचो उगडास दवरुया सदांकाल आनी ताका आमच्या मागण्यांत दवरुया आनीक जें काम ताका देवान ताका संपयलां तें बरे भाशेन करूंक. I also thank all of you for participating in today's retreat. Tomorrow again we start at 10 o'clock here in UK time and 2:30 in Indian time. आनीक हो रेतीर आमी साक्रामेंत चे बेसांव जाल्या उपरांत सोंपयता पूण फाल्यांचो तिसरो दीस कोंकणी रेतीरेचो 10 वरांचेर युकेच्या टायमार तो सुरू जातलो, 2:30 वरां इंडियेचो टायम. Now we have exposed the blessed sacrament and we have the blessing now. आनी ह्या वेळार पवित्र साक्रामेंताचे बेसांव आमकां मेळटले ते पासत दिमी घालात आनी आमचे हात वयर उबारुया आनी देवाचे बेसांव आमी स्विकार करुया. तुझे शोधेना प्रभो रातू आमचे सोबे
Sasnang bautizo. Uzwandar ani buddinar. Soglec tu coloi. Sasnang bautizo. Uzwandar ani buddinar. Soglec tu coloi. O sacrament most holy, Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. my brothers and sisters, thank you so much. And we are very specially praying for all those people who are attending this retreat. आणि आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा अनकेरीत भाशेन तुमचे पासत आमी मागता हांगा हांव. Please do pray for Divine Retreat Center Ramsgate in a special way. आणि केरीत भाशेन डिवायन रेतीर मंदिरा पासत मागात. Remember all the fathers and all the volunteers who are serving here. आणि जायते पाद्री सगळे पाद्री आमचे आनी जायतीं व्हॉलंटियर्स आसात तांचे पासत मागात जी हांगा चाकरी करतात सेवा दितात. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Have a blessed day. आनी एक बरो दीस तुमकां हांव दितां. गॉड ब्लेस.